या आमी सगळ्या सांगाता मेळून काळसान म्हज्या मनान म्हज्या रावोंक तूं ये जेसूय दळसो जेसू आमच्या सगळ्या हजर आसा देखून त्याच समयाचें गीत आमी गावया. तुमचे कडेन बूक ना आसूंक पुरो तरी पूण हांव गायिल्ल्या उपरांत तुमी सगळ्यांनी गावचें काळसान म्हज्या मनान म्हज्या बसले कडेनच दोळे धांपून भक्तीपणान हें गीत आमी गायन करया. काळजान म्हज्या सांगाता काळजान म्हज्या जेसू जेसू तूं ये रावंक जेसू तूं ये सांगाता म्हणया जेसू जेसू तूं ये रावोंक जेसू तूं ये कुटुंबान म्हज्या सांगाता कुटुंबान म्हज्या जेसू जेसू तूं ये रावोंक जेसू तूं ये कुटुंबान म्हज्या जेसू जेसू तूं ये रावोंक जेसू तूं ये जेसू जेसू तूं ये रावोंक जेसू तूं ये वावरान म्हज्या पोयनान म्हज्या वावरान म्हज्या पोयनान म्हज्या सगळ्या म्हणया जेसू जेसू तूं ये रावोंक जेसू तूं ये जेसू जेसू तूं ये रावोंक जेसू तूं ये घरान म्हज्या वावरान म्हज्या घरान म्हज्या वावरान म्हज्या जेसू जेसू तूं ये रावोंक जेसू तूं ये जेसू जेसू तूं ये रावोंक जेसू तूं ये. Praise the Lord. सगळं म्हणया Praise the Lord. Hallelujah. 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 कीर्तनाचे कितले अवस्थवर आसात? कितली कीर्तनां आसात? व्हडल्यान म्हणया 150 आणि सुरूच्या कीर्तनाची सुरूची उतरां आयच्या सुरूच्या ह्या त्रिदुमाच्या वेळार आमी सांगाता मेळोन म्हणया पयलें कीर्तन जो मनीस व्हडल्यान म्हणाचें की देवाचें उतर म्हजें पातळापाचें न्हय देवाचें उतर जो मनीस कोट्याचे बुदी प्रमाणे चलना पातक्यांची वाट धरिना आनी अधर्म्य संगता बसना बगार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोसता आनी दीस रात ताचें धर्मशास्त्र नियाळता तो भागी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया
हालेलुया म्हाका चनो मुकल्या थोड्या वेळा तावणू आमी धर्मशास्त्राची ही उतरां आयकतले बाबू रिचर्ड कॉर्डर्स हांगासर आसा देखून ती आयकूंक म्हूण तुमी हांगासर आयल्यात दुसऱ्यांकय तुमी वेळ पाठशाल करूं ना देखून असल्यांक कितें मेळटा आनी त्या मनशाक कितें म्हणून वलयता तिसरें किर्तन म्हणटा तिसरी वळू तो वाळत्या उदका देगर लायलेला एक रुखाबरी जो आपल्या काळार फळ दिता आनी ताची पानां केदींच भावनांत जें सगळें तो करता तें सगळें सुपळ करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हजे कडेन एक फावटी एक नर्स कुडयाळचें ताणें येवन विचारलें ह्या उतरांचो अर्थ कितें जो वळत्या देगर उदका देगेर लायलेल्या रुखाबरी म्हणजे निरंतर देवाचें उतार वाचून तें नियाळता निरंतर म्हळ्यार सकाळीं सांजे तेंत करून बसूंक जायना पूण दिसाक एक 2 चॅप्टर एक चॅप्टर एटलिस्ट एक 10 मिनिटां तें उतार वाचचें जायत्यांक संवय ती ना पूण ती संवय असो नियाळता तो वाळत्या उदका देगेर म्हळ्यार पयलींच्या काळार तोड आसले न्ही तोटाच्या बगलेर तोड आसले आनी तोडांत पंप चाल करून उदक वळोवन येतालें तोटाक करले आनी उदक शिंपतालीं आनी थोडे माडयो ह्या माड त्या व्हाळाच्या देगेर म्हणजे त्या उदकाच्या देगेर तोडाच्या देगेर ह्या व्हाळ येतना व्हाळाच्या देगेर आसतात व्हाळ कितें करता सगळें वर्सभर उदक वाळोवन येता आनी ताच्या बगलेक आशिल्ले माडयो माड रूख केदाळे कितें आसता पांचवें आसता प्रेज द लॉर्ड तशें तूं केदाळे देवाच्या हजारपणांत आसताय आनी तवळो देवाची कृपा निरंतर तुका वळटा आनी हें उतार आयकल्ल्यान ते नर्स आजुनूय तिणें उतार वाचचें सोडूना मागीर ती किर्तनाचे बूक व्हरून गेली मात न्ही सदां न्हिस्त तिच्या कुटुंबांत एकसुरीस एकल्या भुरग्याक सांगता आसता सदां न्हिस्त ती तें कितें करता वाचता नियाळता संतोश भरीत आसा कसलीय अडखळ आयसल्यार संतोश भरीत आसा देखून एक उदाहरण मात तुमकां दिलें देखून हांगासर हें उतरां पळया पाळा तें आमी म्हणया तो वाळत्या उदका देगेर लायलेल्या एका रुखा बरी जो आपल्या काळार फळ दिता आनी ताची पानां केदींच भावनांत जें सगळें तो करता तें सुफळ जाता हें उतरां आमची कन्न परत एक फावटी म्हणून उपरांत फादर हांगासर येताले आमी सांगता म्हणया तो वाळत्या उदका देगेर लायलेल्या तें रोयिल्ल्यानी लायलेल्या सांगता म्हणया तो वाळत्या उदका देगेर लायलेल्या एका रुखा बरी जो आपल्या काळार फळ दिता आनी ताची पानां केदींच भावनांत जें सगळें तो करता तें सुफळ जाता मोगळा बापा ह्या उतरां बराबर मुकल्या 3 दिसांनी ह्या संजेच्या वेळार हांगासर देवाचें उतार एवकरिस्ताचें बलिदान आराधन सांत क्लारा तिचें नोवेन हें मागणें आमी सदां न्ही 3 दीस तुज्या हजरपणांत करतना आमकां तुजी कृपा तुजी दया तुजी बेसवां आमा समेस्तांचेर आमच्या कुटुंबाचेर ह्या मंदिराचेर हांगा आसल्या दर भयणींचेर हांगा वावर करतल्या भावा भयणींचेर हांगासर येवच्या भक्तांचेर विविध यासकांचेर आनी ह्या पेस्ताचेर तुजें आशिर्वाद घाल तुजी कृपा घाल जशें पांचवें तें रान तीं झाडां सगळ्या वर्सां उरतात तशें ह्या पेस्ता मुखांतर आमचें कूड आमचो आत्मो नितळ दवरूंक तुजी मजत आमी मागता
तुका अर्गां जेसू, तुका अर्गां बापा, तुका अर्गां पवित्र आत्म्या. प्रेज द लॉर्ड. सगळं म्हणया प्रेज द लॉर्ड. रेज युअर हँड हात उतोवया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. निरंतर आम्ही समयाची स्तुती करूया आणि म्हणूया हालेलुया, 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 हालेलुया. येशू ख्रिस्ता तू सगळींच्या सरपडून तुका नामान करता आराधना आणि वंदन करो. जीवने आमचे समर्पिता आराधना आणि वंदन करो. जीवने आमचे समर्पिता. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. मोगाच्या भाव भयणीनो पवित्र आत्म्याची सकत आमी मागोवन घेवया. एक घडीभर सगळे आमी उबी रावया. पवित्र आत्मो आमचे थंय आसतना कितेंच भियोवची गरज ना. तो आमकां दिला, पूण आमचे थंय कितलो कार्यरुपी जाला तें आमी पळोवंक जाय. पवित्र आत्मो तुमचे थंय वर्त्या मापान कार्यरुपी जालो जाल्यार सगळें तो तुमकां शिकयतलो. त्या प्रमाणे तुमी शिकतल्यात. ना तर पवित्र आत्मा शिकयतलो, आमी तें शिकचे ना. आज पवित्र आत्मो आमचे संगत येवन आमकां वर्त्या मोगान बरोवन त्या प्रमाणे पवित्र आत्म्याच्या वर्त्या सक्तीन माखून आसा. ह्या 3 दिसाच्या रेतीन मोगाचे न्हू, ह्या संक्लाराच्या कोपेलांत अपरबैतरान आमी एक जावच्याक मागोवन आसा. खंडीत जावन हांगा एक आशिर्वादाचें कोपेलें पवित्र सक्तेन बरयलें कोपेलें मातनें आसता. वर्त्या तरान त्या कुर्साक वर्त्या तरान मान दिवन कितेंय जाल्यार आमी भियोवचे ना. आमच्या काळजांत आसा तो जेजू, ती मोर केन्नाच कोणेंत मातसोवंक जावची ना. म्हळें एक बगप आम्हा सर्वांक हांगा आसल्या देखून जायत्या जाणांनी आमी मागले इरादे आमचे संपूर्ण जाल्यात. कितें आमकां चड उणें करता आसतना आमी धांवून येता ह्या जाग्याक आनी म्हणटा आमकां ह्या जाग्यार मागल्लें मेळ्ळें. हाका कारण कितें? हांगा आसचें तें पवित्रपण आनी तें पवित्रपण आमचें थंय वाडोवन घेवच्याक आनी त्या पवित्रपणांत आमी सदांच जियोवच्याक पवित्रपणाचे चारो आमचे थंय वर्त्या मापान जावच्याक जेजू कडेन आमी वर्त्या तरान आस मागया. जेजू आमच्या मंगळा बापा, तुवें दिलें सर बरेंपण आमी वाखणटा आनी आयच्या दिसा आमकां तुवें सांगाता हाडलाय. ह्या कपेलांत आमी एक जावन आसा. वर्त्या मापान तूं आमकां आपडटालोय आनी आमचो बरवसो जावन आसा. आमी त्याच बावरतान बरवशान हांगा जमल्या. पवित्र आत्म्याची सगत आमचे वर तेश्ट मापान वत. तो पवित्र आत्मो आमकां शिकोवन दी आमचें जिवन खंयच्या तरा मुखार सुरवचें आनी कशें तें यशस्वी तरान ह्या फळाबरीत करचें. फळाबरी जावच्याक समेच्या वर्त्या आदारान तोच पवित्र आत्मो ह्या वेळा आमचे थंय येवचो, आमचे थंय काम करचो, कार्यरुपी जावचो. हे सगळे वाठार ह्या वेळा जेच्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन दी. जेच्या अमली रगत हे वाठार हे कपेल आनी सगळे सुवात धुवन काडून दी. कित्याक पवित्र आत्म्याची सकत जेजूच्या वर्त्या अमली रक्ताची सकत सांगता येता आसतना गरबस्त मापांनी अजपाची अजपा आमचे थंय जाताली. तर पवित्र आत्म्या आमचे थंय ये, आमचे थंय राव, आमचे थंय बिडार कर आनी पवित्र आत्म्या आमकां तूं सांबाळ. स्वागत पवित्र आत्म्या, तुका आमचे मोठे तुझे सक्तेन आमकां भर राव. तूं आमचे सवय. स्वागत पवित्र आत्म्या, तुका आमचे मोठे
तुझे सक्तेन आमकां भर राव तूं आमचे सवे तूं जिवीत दिवचे उदार सस्ता कोळची बुसोंडार आनी बोदेना सगळे तूं सरळ तूं जिवीत दिवचे उदार तूं जिवीत दिवचे उदार सस्ता कोळची बुसोंडार आनी बोदेना सगळे तूं स्वागत पवित्रत्म्या तुका आमचे मोठे तुझे सक्तेन आमकां भर राव तूं आमचे स्वागत पवित्रत्म्या तुका आमच्या काळजांत नितळ कर तूं आमकां बापाक भोगूंक सस्ता स्वागत पवित्रत्म्या स्वागत पवित्रत्म्या तुका आमच्या मनांत तुका आमच्या मनांत नितळ कर आमकां नितळ कर तूं बापाक भोगूंक सस्ता जिवीत दिवचे उदार सस्ता वळची बुसोंडार आनी बोदेना सगळे तूं सरळ जिवीत दिवचे बुसोंडार आनी बोदेना सगळे तूं सरळ वेलकम होली स्पिरिट we are in your presence Yes, we are in your presence. Power Live inside of me. Hallelujah. Sangkara punya. Hallelujah. 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 सगळे स्तुती करूया मोगाच्यानो वडा ताळ्या वडा सगळे सगळे स्तुती आमचे जेजूक सगळे स्तुती करूया हालेलुया 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 हाले 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 हालेलुया नवला प्रभु करिया यशदी सबरिया चंडल बला 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 लॉर्ड यू बले 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 हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. एक घडीभर आमचे डोळे बंद करूया. दोन्ही आमचे हात कान आमच्या खालसा वय दवरया. ओ वेळ प्रसन्न वेळ देवान आमकां दिला. ह्या वेळांत देवान आमकां आपयला. आमच्या वर्त्या जिवितांत एक घडीभर दिश्ट घालन आमी देवाक लागीं सरूंक जांग बरो आमी जायते पवित्रपण आपणाक पळयता.
कितलें पयतपण आपणाक पळयलें जाल्यार ह्या संवसारांत आसतना एकनातल्या एक वडण्यो आमकां जायते त्रास दिवन आसात. त्या देखून आमी कितलें बरें करूंक पळयल्यार परत आमी तें पडल्यार वडणें उठ जाय. पूण आमकां कितें प्रॉब्लेम घे म्हळ्यार आमी चिंताव हांवें तशें केलें, हांवें अशें केलें, फकत रिग्रेट्स मात्र. थंयदान उठोन जेसून आमकां आपयलां त्या बऱ्या वाटेंत आमी चलोवंक जाय, ताचे सांगात आमी रावोंक जाय म्हूण आमी चिंतलें जाल्यार खंडीत जावन आमी मुखार सरतल्या. तर एक घडी भर नदर घाल तुज्या जिविताचेर. कशें आसा तुजें तें जिवन? हें जिवन सम्याक मानवा सारकें आसा गे, देवाक मानवा सारकें आसा गे. ह्या म्हाका जाय जाल्यार बरें मेळावची येता गे. वेळ येता आसतना म्हाका जाय जाल्यार बरें, कश्ट येता आसतना जेजू लागीं जावचें. हें म्हजें एटिट्यूड कितलें सारकें. सांग परत तडपडी आमी संपूर्ण तरान मागण्यांत आसा म्हूण बगता. पूण म्हजो आनी जेजूचो संबंद त्या प्रमाणे आसा जाल्यार आज हांव म्हाका ते सवाल विचारूं, हांव जेजू बरें जाल्यां आनी जालां. Have I become like Jesus? Have I asked to become like Jesus? Have I prayed to become like Jesus? जेजू बरें जावच्याक हांवें केन्नाच विचारलां गे. जेजू आमकां आपयता आनी म्हणटा, म्हज्या जिवनान तुमी एक जावंक जाय जाल्यार तुमी म्हज्या फाटल्यान येयात, तुमचो कुरीस घेयात. कश्ट येता आसतना, दंडवणी येता आसतना, वळवळ येता आसतना, भियेन आसतना समेच्या फाटल्यान वचोंक समे आमकां आपोवणें दिता. त्याच त्या आपोवण्यांत आमी बघिता आसतालीं आज मरियमाक उलो मारया. मरियमाय आमची आवय आमकां सांबाळची. वर्त्या कोवेंतांत ती वर्ती आवय जावन आसा. सम क्लारक पोल लागशिली सक्रामेंताचे वर्ते पवित्रपण आनी देवासपण आनी मरियमेचो आदार तिका वर्त्या तरान भोव उंचल्या मट्टाक व्हरून गेलो. तिचें जिवन उंचलें आसलें, गिरेस्तकाय कांय उणें नातलें, सोबाय कांय उणें नातलें. पूण ती म्हणा लागली, ना, हांव सगळें जाणटलीं आनी देवाचो पाटलाव करतलीं. आज आमी ह्या संवसारांत आसतना संवसार जाणून देवाचो पाटलाव करूंक आमी तयार आसांव गे. एकादो वेळा तयार आसांव जाल्यार आमकांच आमी जेजू मुखार समर्पीत करया. जेजू मुखार आमकांच दाखोवया. जेजू जें कितें येदोळ जाल्लें तें जालां आनी मुकलें तें तुज्या आदारान बऱ्या तरान जियोंक आमकां तूं आदार दी. आमकां तूं राखोन व्हर, आमकां तूं पवित्र कर. तुज्या वर्त्या आवयच्या मेठांनी जियोंक आमकां शिकय. मोरयेचें एक गीत आमी गावचें, ताचे उपरांत आमी ती नामान मरिया म्हणचें. मोरयेचें गीत गायता आसतना मोगाचें न्हू, मरियमाक आमच्या मदगांत आमी आपोवणें दिवया. खंय सक्कडी उणेंपण आसलें थंय सक्कडी मरियमाय बर्तिकान वेताली. काना शारांत आसलें उणेंपण मरियेन संपूर्ण तरान भरती केलें. आपल्या पुताद्वारे पुताचे वर्ता विणवणेक पुता सांगाता मेळोन पुताक तिणें विणवणी केल्ली जावन आसा, तांकां उणेंपण आसा. आज आमी सगळ्यांक आयल्या वर्त्या मोगान आयल्या आनी अशें आसतना आमचें थंय आसलें उणेंपण आसा म्हणून आमी भियान बसची गरज ना. आमी भियोवचेंच नाका मोगाचें न्हू, कित्याक आमी देवा सांगाता आसतना देवच आमकां आदार दिता. मरियमाय आमकां सांबाळटा, मरियमाय आमकां आवय जावन पोसता. मरियमाय आमच्या सांगाता आसतना खंयच्या जेवसाची विदवळी आमकां कांयच वायट करूंक शकना. तर मरियमाय लागीं आमी विनंती करुया. नमो नमो मोरये, मोगाळ आमचे शेकाये. मान तुका होकळा तुका, हसो गायता तुका. नमो 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 मोरये, मोगाळ आमचे शेकाये. मान तुका होकळा तुका, हसो गायता तुका.
आमची माय मोगाळ भुरग्यांची आयकतो मागणी आमची दिसताल का कुळतेची माय आम्हा सर्वांची माय आम्हा सर्वांची माय मोगाळ भुरग्यांची माय मोगाळ भुरग्यांची आयकतो मागणी आमची आयकतो मागणी आमची दिसताल का कुळतेची दिसताल का कुळतेची नमो 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 मोरये मोगाळ आमचे शिकाये मान तुका होगळाक तुका हसो गायता तुका तुझे लागीं दावोन येता बेसाराई सांगता ती आधार म्हूण मागता तुजेर विश्वास दवरता तुजे लागीं दावोन येता कन बेसाराई सांगता बेसाराई ती आधार म्हूण मागता आधार म्हूण मागता तुजेर विश्वास दवरता तुजेर विश्वास दवरता नमो नमो मोरये मोगाळ आमचे शिकाये मान तुका होगळाक तुका हसो गायता तुका नमो नमो मोरये मोगाळ आमचे शिकाये मान तुका होगळाक तुका हसो गायता तुका नमांमध्ये कृपया मरले समतीचे संगता स्त्रियांत तो सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुश्चन जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा ओप्यांका ती विनंती कर आता आमच्या मनशकळी आमेन नमांमध्ये कृपया मरले समतीचे संगता स्त्रियांत तो सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुश्चन जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा ओप्यांका ती विनंती कर आता आमच्या मनशकळी आमेन नमांमध्ये कृपया मरले समतीचे संगता स्त्रियांत तो सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुश्चन जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा ओप्यांका ती विनंती कर आता आमच्या मनशकळी आमेन महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक तशादी तशाद आणि सदा सर्वदा आमेन भगवंती ओंकार मरिये आम्हा पसत विनंती कर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 बसया मग चलो एक घडी भर बसया कशे आहात तुम्ही सगळे बरी आहात पूण ताळो कांय बरो आसल्या बरें दिसना मस्त ठाळो काडून आसा रेतेर न्ही आमी जेजू सांगता संभ्रम करचो त्या देखून तुम्ही घेता आमी एक रेतेर म्हणून आमी ते एक नांव दिवन जाला रिट्रीट म्हणून ओ संभ्रम त्या देखून ह्या संभ्रमांत व्हडा संतोशान आसा जाय हांव केदां आमच्या रेतेर मंदिरांत पडटात हर एका हप्त्यान रेतेर आसा मोगाचें न्हू आनी तो संभ्रम आनी ती येताना इल्ली बारीक कुरवून येतात कित्याक तुमकां कळीता समज तो पैण आनी करून येता फाटीं वेताना तुमी पळयत तांचो एक वरतो संतोश आनी उल्हास पूण तो हांवें तांकां सांगचें तो संतोश आनी उल्हास पयल्या दिसा जावन आमचे थंय आसलो जाल्यार आमी कितलीं बरीं जाती आसल्या तर आमकां कितें म्हळ्यार रेतेरचे क्लायमॅक्स लास्टाक मेळचें म्हूण आमी चिंताव ना रेतेरचे आशिर्वाद फस्टाकच आमकां मेळोन जाला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया वडताळा हालेलुया 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 हालेलुया
तुमकां बें दिसता म्हूण दिसता हे नोळे न्ही खंय पुट्टात काय म्हणून ते पयलें तिल्ले पुटल्यात तेणें संद सोडल्यात कित्याक म्हळ्यार हांव हांगा 100 वर्सां आसतना घडये घडये येतालो तुमी कांय भिवचे नाका आनी खंय नोळे पुटोवन पडटात काय सिस्टरांक लॉस जाता काय तांकां घाले लॉस जाल्यार हांव बरोवन दिता तुमी भियेनाकात पूण तुमचो ताळो बरो काडा कित्याक म्हळ्यार आमी ताळो बरो काडटना पळय ते वायब्रेशन आमच्या काळजाच्या गुंडायेतून येता पळय तें जाय आमकां खाली हांगा धांवन न्ही गळ्या धांवन न्ही सकयल धांवनी जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 नॉर्मली हांव केदाळे खंयच्याय रेतेर वतना कितें नातल्या कितें व्हरून येता ह्या फाटी हांवें कांयच हाडूना पूण तुमकां कितें दिवचें म्हूण चिंतलां आनी ही रेतेर 8 वरांक मुक्त जाता सिस्टरांनी करेक्ट 8 वरां धरला कित्याक म्हळ्यार जेवणाचो टायम त्या देखून आज तुमकां हांव ही रेतेर मुक्त जाले उपरांत एक बऱ्या डिनराक आपण वरचें म्हूण चिंतलां तयार आसात हय पूण सकाळीं व्हरोंक जावचें ना तुमकां कळीत आसा कापुजीन दुबळे तांचे कडेन चड उटळ ना पूण जेवण तुमचें तितली कॅपेसिटी आसा आमकां पूण हें जेवण तुमी विन जायचें तर तुमकां एक सवाल हांव विचारतलो आनी कोण ह्या सवालांत विन जाता तांकां 8 वरांचें जेवण त्या देखून हांवें थंय सांगलें आज म्हाका जेवण तुमी दवरिनाकात कित्याक म्हळ्यार तुमचें सांगता म्हाका जेवणाक वचोंक जाय ती म्हणा लागली इल्लें म्हणी जेवण ना ना इल्लें जेवचें ना कित्याक म्हळ्यार कोण म्हजें सांगता येता वळें तांकां हांगा लागशिल्लें खंयचें बरें हॉटेल खंयचें आसा वळें तुमी सांगलें हॉटेलाक हांव तुमकां आपण व्हरता म्हजें चॉयस न्ही तुमचें चॉयस आनी कितलें जेवंक आसा 10:30 वरां म्हणसर मात 10:30 वरां उपरांत म्हाका दुसरें काम आसतलें तर 8 जावन 10:30 वरां म्हणसर आमकां जेवणाक टायम आसा तर तुमी कोण विन्नार जातात पळय तांणी म्हजें सांगता आज डिनराक येवचें तर आयच्या सांजेचें डिनर विन जावच्याक सवाल हें जावन आसा तुमच्या जिवनांत कोणाक कश्ट नात दूख ना पिडा ना बेजाराय ना खंत ना समस्या नात असली हातूकला सांजे 8 वरांक पूण आतां तुमी येनातल्यार हांव एकलो वचून म्हाका संवय ना त्या दळ हांवें उपासी पडचें पडत आज हांवें येना म्हूण सांगलां तेंचे कडेन तर तुमी आतां कश्ट नातली दूख नातली पिडा नातली कोण आसात हातूकला कितलीं जाणां जावन नो प्रॉब्लेम कोणी ना देवा तर उपासी पडचें पडलें हांव सांगून शिरकलो हांवें चिंतलें खाली पडटान मात्र आमकां कोणी मेळना कित्याक म्हळ्यार तें तुमकां कळिता पडटा येवची जाय ती कश्ट आसली दूख आसली पाप ती धांवन येतात पूण हांगा तशें म्हण चिंतून हांवें हांगा परिस्थिती दुसरी म्हण पूण कोडयाळान पळयल्यार ती परिस्थिती म्हण ओके आतां जालें सगळ्यांक कश्ट आसात दूख आसा वळवळे आसा पिडा आसा हाका पर्याय कोण दितालो आमकां जेजू ओके आतां सेकंड क्वेश्चन हाका डिनर तुमकां मेळना म्हजे कडेन तुमी घरा घरा वयचें तुमच्या घरांनी तुमी जेवचें ओके रायट हे ते सवाल इतलेंच कितल्या जाणांक तुमकां कश्ट नाका दूख नाका पिडा नाका वळवळे नाका खंत नाका बेजाराय नाका समस्या नाका हात उकला कितल्या जाणां वयर उकला कांय भियेनाकात बिंदास कांय भियोवची गरज ना ही रेतेर म्हळ्यार आमी सांगाता करची ओके एक हात वयर गेला 2 गेले वयर रायट एक 2 हात वयर गेले उरला सगळ्यांक कश्ट जाय हा अरे तुम्ही पाद्री पियोच्या मेटांनीत आसात म्हूण दिसता म्हाका पाद्री पियो केदाळे कश्ट दी म्हाका 5 गाय दी म्हूण विचारतालो खंय तुमी बरी आसात न्ही गे तेव्हा तुमकां वेगळी सांत आनी सांतीन गरियत घेवन म्हाका दिसता तुमचे बरोबर पळयत आसतना आनी मात्र तुमी केन्नाच कंप्लेंट करूंक जायना कित्याक म्हळ्यार कश्ट येतना नो फादर म्हाका तें जालें म्हाका हें जालें म्हूण जायना कित्याक म्हळ्यार तुमीन सांगलां आमकां कश्ट आसो न्ही आमकां कश्ट नाका म्हूण सांगूं ना दोगांनी मात्र सांगलां तुमकां कश्ट नातिल्लो जागो हांव दाखोवन दिता कोणें दोगांनी विचारलें म्हळ्यार तो तांकां दाखोवन दिता पूण तुमकां थंय वचोंक ना थंय वचोन तुमकां परमिशन मेळना तांकां दोगांनी विचारलें आनी आमकां जाण कश्ट नाकात दूख नाकात तें हांव तें दाखोवन दिना पूण नॉर्मन विन्सेंट पील म्हणलो एक बरो येणार आनी मोटिवेशनल रायटर तो आनी तो कितें म्हणटा पळय आयका तो म्हणटा हांव एक लेक्चर दिवंक येतालो
मनशांक संतोषान जियेचे कशें म्हणून दाखोवच्या खातीर आनी थंय वेताना पळय जे हॉलांत सगळीं जाणां कोंतींत बेजारायत आसली दिसली आनी हांवें पयलें सवाल तांकां विचारलें म्हणटा तो म्हणटा पयलें सवाल विचार कोणाक कश्ट ना दूख ना वळवळें ना कोणी कांय सांगना कोणाक कश्ट आसा दूख आसा वळवळे आसात सगळ्यांनी हात उखल्ले म्हणटा सगळ्यांनी हात उखल्ले 100% हात उखल्ले ताचे उपरांत ताणें विचारलें दुसरें सवाल हांवें विचारलेंच कितल्या जाणांक तुमकां कश्ट नाकात तो म्हणटा हॉलांत आसले 100% सगळ्यांनी हात उखल्ले आमकां कश्ट नाकात आमकां वळवळे नाकात आमकां पिडा नाका आमकां दूख नाका आमकां समस्या नाका ह्या वेळार हांवें तांकां सांगलें तसलो एक जागो आसा हांव तुमकां दाखोवन दिता तुमी थंय वचचेत वचोंक तयार आसात की म्हळ्यार सगळ्यांनी व्हडल्यांनी बोब घाली खंय वय आमी तसल्या जाग्याक वचोंक तयार आसा आनी हांगा तुमी दोगां जाणां मात्र तसलो जागो विचारला शिवाय उरल्यांनी कोणेंय विचारूं ना मागीर रिग्रेट जायनाकात पाद्राबान तो जागो पयल्यान सांगुल्लो जाल्यार आमी हात उखलते आसले हांव रिग्रेट जायना न्हू ना मू शुअर मागीर विचारला जायना आतां थंय कळ्ळां तुमकां त्या जागो जाय आनी तसलो जागो हांव सांगतना थंय वचोंक जाय जाल्यार तुमी आतां लास्ट एक चान्स दिता हात उखलयत कोणाक कितें हेरांक जाय ना ओके तर तांकां दोगां जाणांक हांव दाखोवन दिता नॉर्मन विन्सेंट पील म्हणा लागलो खंय हांवें येत आसतना हांव ड्रायव्ह करन येवन आसलो एक बरो जागो हांवें पळयलो थंय कांयच रडणें ना विळाप ना झगडें ना कांयच व्हडलो आवाज ना बारीक बरो जागो म्हण म्हाका बगलें आनी आमी रावयलें थंय म्हजें कार आनी देवलो आनी पळयतना कोलें शांत हो इतलो अपुरबायचो जागो तो म्हाका निजाकी बगलें ह्या जाग्यार आसल्यार कितलें बरें न्ही गे म्हूण मागीर चड वेळ रावोंक जावना कित्याक म्हाका लेक्चर दिवंक आसलें हांव आयलो आनी तो जागो हांगा जावन फकत 3 किलोमिटर पयस आसा 3 किलोमिटर पयस आनी तो जागो बरो जागो प्रशांत जागो कांयच झगडे झुजनातलो जागो आनी त्या वेळार ताणें म्हळें की तो जागो आमकां सांग आमी वेता हांव थंय आमकां वचोंक जाय आनी ह्या वेळार नॉर्मन विन्सेंट पील म्हणा लागलो खंय तो जागो आसा 3 किलोमिटर पयस हांगा जावन फकत 3 किलोमिटर पयस आनी तो जागो एका इगर्जेची सिमेस्त्र कोणाक वचोंक जाय तांणी रेतेरी म्हणसर वेचें नाका रेतेर जाल्ले उपरांत तुमकां परमिशन आसा वचो ओके तुमी बारी इंटेलिजंट तुमकां वेग्गी वचोंक नाका कित्याक म्हळ्यार त्या खातीर तुमी हात उगे दवरून बसल्यात कित्याक म्हळ्यार वेचें नाका आमकां मोरोंक नाका मोरोंक आमकां केदळ आसा म्हूण घडीत ना त्या देखून मोगाचें न्हू खंत नाका दूख नाका वळवळे नाकात म्हूण जाल्यार आमी तसल्या जाग्यांत आसल्यार मात्र ह्या संवसारांत आसतना हर एकल्या की कितें आसतलें खंत आसतलें दूख आसतलें वय मो येस तें आसचें म्हण कांय गरज ना मागोवन घेनाकात आतां म्हाका पिडा दी जेजू म्हूण सांगनाकात थोड्यांक एक सवय आसा म्हाका तें मेळ्ळो पाद्री भिवन पिडा दी म्हणून ना पाद्री भिवन कितें विचारलें 5 गाय तुजे 5 गाय म्हज्या कुडी वयर कंसय आनी पयले ते गाय मेळिल्ले जावन आसात फ्रांसीस आसिसीक आनी फ्रांसीस आसिसच्या कुडींत ते गाय आसतना तें पळयल्लो ताचे विशयी समजून घेतलो पाद्री पियो विचारता म्हाका तसले 5 गाय म्हाका दी कश्ट दी तुमी पळयलें जाल्यार साम क्लारा तिच्या जिवनांत इतली सोबाय तिका आसली तिचे केसच पळयत आसतना सगळे पिसवताले खंय आनी तशें आसतना होऱ्या मानतानाच्या कुटुंबांत ती जल्मल्ली आनी बरेंपण तिका आसलें पूण जेजूच्या वर्त्या मोगान बरयल्ली ती फ्रांसीसा लागीं धांवता आनी म्हणटा फ्रांसीस म्हाका तुजें बरी जावंक जाय पळया तुजें बरी जावंक जाय आमी जायते बडी चिंताव आमी ह्या संवसारांत आसलेल्या वस्तूंक पिशे जावन त्या संवसारांत आसलेल्या बरी आमी चिंतूंक जाय ह्या संवसारी लौकीक वस्तू सांगाता वचोंक जाय ह्या संवसाराची दौलत म्हाका मेळोंक जाय ह्या संवसाराचें सगळें म्हाका जाय पूण आमी केन्नाच आमकां जेजूक फाटलाव करन ताचे बरी जावंक जाय म्हूण आमी जायतीं जाणां आमी विचारिना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया. तसलो एक वरतो जागो आमकां विल बी रिमेंबर्स कितें म्हणटा कळीत आसा. तुमकां कश्ट नाका, दूख नाका, वळवळे नाकात, तर तसलो जागो एक आसा. तो म्हणटा सोपुटींचो गोंडगांव, थंयसर आसा न्हिदोनो हांव, खुर्सार आसा बरोनो म्हजें नांव, कोणा लागीं उलयना, एक सुरो न्हिदोन आसा, मध्यपणलो गांव ताचें नांव, थंय झगडे ना, झूज ना, राग ना, विलाप ना, कसलच कंत ना, मत्यपणलो गांव ताचें नांव. आतां आमी चिंताव मत्यपणल्या गांवांत मात्र आमकां तसलो विशेव म्हूण, पूण तसो विशेव आमी संवसारांत जियोन आसतना आमकां रसूंक साध्य आसा गी? साध्य आसा गी? संतोशान जियोंक साद आसा गी? पातक नासतना जियोंक जाता गी? हा देवा ना, तुमी काल्याक रे तरी गायला तर पातक नासतना जियोंक जायना जाल्यार आमी कोणाक इन्विटेशन दिता? जेवणसाराक ये तो इन्विटेशन दिल्यार येता की ना? खंडीत जावं आमी पातक नासतना जियोंक जायना म्हूण सांगलें जाल्यार देवसार आमच्या बगलेंत बसोन आसता. तुमी मात न्हय मोगाचे न्हू, हे कंटिन्युअस हें सवाल हांव हर एका हप्त्यांत डिवायनान विचारतां. आनी फस्ट रियाक्शन सगळ्यांचें ऑलमोस्ट हर एकल्याचें पातक नासतना जियोंक जायना. एक चली काजर जाल्ली, एक दीस हात उकील लागली, पातक नासतना जियोंक जाता फादर. तें धड हांवें तिका विचारलें, तें कशें तूं सांगताय म्हूण. फादर सांता भक्तांची जिणी पळया म्हणा लागलें तें. पळया पातक नासतना जियोंक जाता की ना पळया म्हणा लागलें तें. आनी अशें म्हणा लागलें ते पातक करनासलीं, येत दोळां पातक करनासलीं, आनी मुखार पातक करिनासतना जियोंक साध्य आसा. येस साध्य आसा, पूण आमकां मनशांक कितें कोत्ताय, हें साध्य ना, आमकां ना. सगळे जाण आमकां एक सवय आसा न्ही गी, आमचे कडेन इल्ले पयशे आसल्यार पर्सांत कोणें इल्ले पयशे आसात गी म्हण विचारल्यार कितें म्हणटा आमी? आमकां एक सवय जाल्या ना म्हळ्यार कोणी दिताय तुमकां? आतां तुमी म्हज्या कडेन पयशे नान फादर म्हळ्यार म्हज्या कडेन दिवची इतली कॅपॅसिटी आसाय. हाल्ल्या दियताले, पूण म्हजे इतले दिवची कॅपॅसिटी आनी आसली सयत दिना. पूण आमी ना म्हणजे एक सवय आमकां केदाळे ती आयल्या. त्या देखून आमी कितें म्हणटा, आमी पातक करिनासतना रावोंक जायना. पातक करिनासतना रावोंक जाता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. तें जिवन उंचल्या मठाक व्हरचें नाजाल्यार कितें जाता कोताय, आमी इतले रेतेऱ्यो करता, इतले आराधना करता, इतले मिसाचें बलिदान वता, इतले कुमसार वता, आनी जायते मागणे करता, जायते तेर्स करता, जायते लातीन म्हणटा, जायते प्रेज एंड वर्शीप करता, पूण ताचें फळ खंय आसा? कितल्या मठाक आमचें जिवन वयर गेलां, कितल्या मठाक आमचें जिवन उंचल्या मठाचें जालां. कित्याक हें जावना? कित्याक म्हळ्यार आमकां पातक नासतना जियोंक कळीत ना. आनी आमी केन्नाच चिंता पातक नासतना जियोंक जायना. हांव तुमकां सांगता पातक नासतना जियोंक जाता. जेजून खंय म्हणीत सांगलां की पातक कर म्हूण सांगलां. जेजून पातक केलाय, ताका मांस नातलें, मांस आनी रगत नातलें ताचे कुडीर, ताका वंदवणी नातले आसले मो, पूण ताणें पातक केलें ना. आमकां वंदवणी आसात गी, आमकां टेम्पटेशन आसात गी, आमकां वडण्यो आसात गी, आमी पातकान पडता गी. येस, डिफरन्स बिटवीन जीजस अँड अस इज ओन्ली दॅट. तो वडण्याच्या विरोध गेलो आनी वडण्याक बली जावना, आमी वडण्याक बली जाता. ओके, आतां जेजून खंय म्हणी तुमकां पातक करिनाका म्हूण सांगलां गी. खंय म्हणी बायबलांत वांजेलांत पातक करिनाका म्हूण सांगलां गी. देवा कितें हें कितें? आमी चिंचे मँगलोरकार, आमी आपुरबायतरान स्पिरिच्युअलिटीन बारी वयर म्हूण थोडे फावटी आमी कन्नड रितीर आयिल्ल्या म्हणटा हांकां कांय कळीत ना म्हूण पळयतना आमकां कांय कळीत ना. जेजून पातक करिनाका म्हूण बायबलान वांजेलान खंय म्हणी सांगलां गी. ओके, सायटेशन दिवचें नाका. कोणाक सांगलां म्हूण सांगा बळ्या.
व्हडल्यान सांगा. अरे तुम्ही बियेल्ल बरी काल्या करतात. पातकी स्त्री जो सोंजल 8वा अध्याय 10वी ओळ. प्रद्वारपणांत एका स्त्रियेक जेजू लागीं हाडून उडयल्लें वय मो. येस. आनी कितें म्हळें ताणी? आमकां कायदो आसा व्यभिचारान धरिल्ल्या स्त्रियेक पत्रांनी आमी मारयेत. व्हडले पातोर हाडून आयिल्ले म्हूण दिसता म्हाका. आमी हेरांक मारतना व्हडले पातोर हाडून येता, आमकां जाल्यार ल्हानसो पातोर हाडून येता. म्हळ्यार आमकां कांय जातात न्हय. हेरांक मारूंक आमकां बारी इजी. त्या दुकर आमी कितें करता? चड जावन आमचे प्रॉब्लेम येतना आमी कितें करता? हेरांक ब्लेम करता. वय की न्ही? पळयात तुमी. मागीर हांव दाखोवन दिता तुमकां कशें. आतां त्या स्त्रियेक फातर मारूंक आयिल्ले. तिणें म्हणा लागलें आमकां कायदो आसा एक फातर मारून जीव मारीत जाय. जेजू कितें म्हणा लागलो? जो कोणें पातक करूं ना ताणें पयलो फातर मारीत जाय. आनी बागवालो कितें बरोवंक सुरू जालो. ओके रायट. कितें बरोवं ना ताणें खाली इल्लें रावंड केलें कोणा आमकां कांय कळीत. ताचे विशीं आमी चड तर्क करिना. पूण आतां कितें जालें? ताणें फातर मारलो की सगळे वडात हांव ल्हाना पर्यंत सगळे पाटी गेले. त्या वेळार जेजू कितें म्हणा लागलो? स्त्रिये कोणेय तुका गुन्यांवकार करून नांगी. पळय बरें समजून घे. कित्याक की म्हळ्यार आमी केदोळे आमी गुन्यांवकार माणचे, आमी पातकी म्हणून आमचे इतल्या की चिंतून म्हजी पातकां बॉक्सलान घे नांगी म्हूण थोड्यांनी कुमसार येताना परत विचारचे. लास्ट बुटी सांगिल्लें फादर ह्या बुटी बॉक्सलान घे नांगी समजून घे. करेक्ट. हें समजून घेतलें जाल्यार करेक्ट तुमकां देवा समोग अनुभव करूंक इजी जातलें. आतां तो म्हणा लागलो कोणेय तुका गुन्यांवकार करूंक नांगी. कितें म्हणा लागली? ना धन्या ना म्हाका कोणेय गुन्यांवकार करूं ना. त्या वेळार जेजून सांगलें की तुवें कित्याक अशें पातक केलें, इतलें पातक केलें, कित्याक तुका जाय आसलें म्हूण सांगलें गे. कितें म्हणा लागलो जेजू? हांवें तुका गुन्यांव मानिना. वच आनी मुखार पातक करिनाका. पळया कितल्या परपयतारान म्हणा लागलो मोगाचें न्हू. वच आनी मुखार पातक करिनाका. पयलीं हांव इल्लो कट्टावादी आहलो. ओके. इस्कालांत आसतना कोणें इल्लीं व्हड पातकां गेल्यार म्हाकाय बारी राग येतालो. केन्ना हांव डिवायन रिट्रीट सेंटराक गेलो 2017. त्या दळा तांची पातकां एक आयकून म्हाका एक हिरार जालें मोगाचें न्हू. पयल्या आमकां ट्युस्डेक कुमसारांत इतली हिरारायज जाली की हांवें चिंतलें इतली व्हडलीं पातकां हे करतात न्ही गी म्हूण म्हाका बारी ते शॉक जालें. पूण क्रमेण डिवायनांत आसतना ही पातकां आयकून म्हजें काळीज मोवाळ्ळें मोगाचें न्हू. आनी कोणीय असले पातकांत आसतना हांव ताका पयलें प्रिफरन्स दिवन हांव आपयतां. कितले पटीन ते म्हजे कडेन आमकां कुमसार जाय जे म्हळ्यार हांव ना म्हणना. कितल्या वेळार खंयच्या वेळार ताणें म्हाका कुमसार विचारल्यार हांव बसतां. सेक्शन हांव पळयना. कन्नडा कोंकणी म्हजी सेक्शन पूण हांव तें पळयना. इंग्लीश जाल्यार इंग्लीश, हिंदी जाल्यार हिंदी. थोडे जाण तमीळ येतात, तमिळान जे कुमसाराय हांव आयकतां. कित्याक गे म्हळ्यार आमी त्या लोकांक कोण सकडी ते पातकांत आसात पळय त्या पातकांतूच रावंक सोडचें न्ही. त्या खातीर जेजून पातकाची एन्क्वायरी करूं ना. कितें तुवें केलां म्हूण विचारना. आनी मुखार हांवें तुका जेर गुन्यांव मानिना आनी मुखार पातक करिनाका. आमी कुमसार जातना पाद्राब आमकां सांगता की ना कितें म्हणटा? पातक आनी मुखार करिनाका. आनी एका दोळा पाद्राबान सांगलें आमी आयकचें की नाका. तर आमकां पातक करिनासतना राव येता आसलें न्ही. वय की न्ही? पातक करिनासतना रव येते आसलें की ना? रव येते आसलें. जायतीं जाणां आमी कितें करता गे म्हळ्यार आमी सांगता पूण सांगिल्ल्या बरी आमी करिना. सांगिल्ल्या बरी आमी करिनासतना आमी सांगलें जाल्यार ती अथॉरिटी नॉट वॅलीड. कित्याक हांव सांगता गे म्हळ्यार हांव एक करता आनी तुमकां आनी एक सांगता तें जाल्यार जायना. हांव म्हज्या रेतीर मंदिरान चॅलेंज घालता. मंडे हांव वचून पावता. मंडे जावन न्हू फ्रायडे नोन म्हणसर हांव एक चॅलेंज घालता ताका. तुमी पळया म्हज्या तोंडां जावन एकच एक गाळी घालचे, ह्या वायट उतरावचे, ह्या मेळे उतरावचे, ह्या राग येवन सो पळया तुमी म्हाका राग हाडया म्हूण सांगचे. सगळी ट्राय करा. येवन पळया. एका दोळा हांवें तर राग केलो जाल्यार हेरांक राग करिनाका म्हणूंक म्हाका हक्क आगी ना. आमची क्रिस्ती समर्थ ह्या देखून फेल जाल्या मोगाचें न्हू.
आमची क्रिस्ती समर्थ फेल जावं कारण आमी जें कितें म्हणटा तें आमी करिना आनी जें कितें करता तें आमी सांगना त्या देखून आमी जेजू बरी एकच रितीर आमी जियेल्ले जाल्यार आज क्रिस्तांव समर्थ आपुरबायची जाती आले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तर जेजू म्हणा लागलो आनी मुखार पातक करिना खा. तर पातक करिनासतना रावंक जाता वय मो जुआंस एवंजल चॅप्टर 5 वर्स 14. आनी एकलो मनीस आसलो बेसेदा तळ्या लागीं. तो थंय पडोन आसलो. त्या पडोन आसलेल्या मनशाक कितलीं वर्सां? 38 years. ಬೆಸ್ಸೆದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ನನ್ನ ಮನವು ನಿನ್ನ ಒಲಿದಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ पळया 38 years. पूण ताचे एक पळया मगाचे न्हू कितली वर्सां जाल्यार ताणें तसो बरोसो सांडूना. आमकां इल्लें कश्ट इलेक्शन कितें जाता तो काले म्हण चिंतला वो एकलोच घे सो दुसरे नांद घे. हांव येता पळय आमच्या रेतेर यूथ रेट्रीटाक आयलो 38 year old गोंय सॉलिस्टर म्हण ताचें नांव. पयले दिसा म्हाका मेळ्ळो सोमाराक मंगळारा म्हज्या लागीं येवन म्हणा लागलो फादर आय एम एन एथिस्ट. हांव नास्तीक म्हणा लागलो. हांवें म्हणलें व्हेरी गुड नास्तीक जावं आय डोंट बिलीव इन गॉड म्हणा लागलो. व्हेरी गुड म्हळें भारी बरें. पात्यानांतल्यान तुवें पात्यानांतल्यान पवीस सभकालें पडली गे म्हण विचारलें हांवें. म्हाकाच पळय लागलो. थोडे आमी म्हणटा न्ही की ताका देवाची वळख दी जाय. ना देवाची वळख नासल्याक देवाची वळख काल्या दी जाय. दिजे ताका दिवन फायदो आसा. देवाची वळख नासल्याक आमी कितलीय देवाची वळख दिल्यार फायदो ना. देवाची वळख आसल्याक हांवें कांय लेक्चर दिजे म्हण गरजी ना वय मो. येस पळय लागलो म्हाकाच. मागीर म्हणा लागलो म्हाका थोडी क्वेश्चन आसात फादर तुमचे कडेन म्हणलो. हांव आनी की म्हाका तें आयकोन पुरो जाता आनी हाची क्वेश्चनां कोणें कितें वो इंग्लीश सेक्शन आतां म्हाका कांय ना तिबो ना म्हाका ताचे कडेन उलयचें म्हणी गरज ना एक्चुअली. पूण हांवें म्हळें क्वेश्चन आसा कितले आसात म्हळें 11 क्वेश्चन आसात म्हणलो. हांवें म्हळें ओ थंय बायबल आमचो स्टोर आसा बूक स्टोर आसा थंय वचून नॅब म्हणलो बायबल हाडणें म्हळें. नॅब म्हळ्यार न्यू अमेरिकन बायबल हाडणें थंय वचून म्हळें. खंय आसा म्हणा लागलो. ताका हातांत नापोनवलें आनी सांगलें हो स्टोर 9 वरांक ओपन जाता हांगा तो बायबल आसा काण गे म्हण सांगलें. जायतो म्हणा लागलो. गेला वो हांव पळोवन पयस जावन वेता गे नागे म्हण केलें ऑब्जर्व करीचे पळय आमी. ताणें सांगलें तें सोडूंक जायना. वो गेलो बायबल हाडून आयलो. बायबल हाडून आनी क्वेश्चन बरोवंक सुरू केल्यान हाची सगळीं क्वेश्चनां. आनी वो सांजेर तें इंग्लीश सेक्शनान मिसाक गेला. तेन्ना फादर जेकब आसा थंय आनी आसो भयणीचो पूत हाचे सांगात आसा तो 12th कर न्हू आतां इंजिनियरिंगाक कितें जॉयन जावंक राखोन आसा. आनी हे दोगी जाण लागीं बसल्यात आनी वो हाची 11 क्वेश्चनां काडून बसला. थंय फादर जेकब वो कोण म्हण फादर जेकबाक गोतू ना. फादर जेकब कोण म्हण हाका गोत्ता आसा कित्याक म्हळ्यार तो थंय मीस भेटोवंक आयला. आनी मीस भेटयतना सर्मावर वो खाली हाचें कॉन्सन्ट्रेशन घालूंक कोत्ताय 11 क्वेश्चनां हाचे जेंचे क्वेश्चन आसले. मागीर हांवें पळयलें ती पयलीं हांव पळोवंक वचून मागीर ह्या 11 क्वेश्चनांक मोगाचे न्हू कशें म्हण कळीत ना देवान त्या याजका मुखांत सगळीं हाची 11 क्वेश्चन आन्सर केल्यान. वो एक क्वेश्चन आन्सर करतना रायट घालता. म्हाकाय मिस्ट्री म्हाका एक व्हडली मिस्ट्री आनी हांव तातूंत मस्त शिकलो. आनी ताणें रायट घाला तसो वो भयणीचो पूत पळयता देवा हाणें बरयल्या क्वेश्चनाक तो याजाक उलयता. हाणें बरयल्या क्वेश्चनाक याजाक उलयता. ओ बुधवारा दीस म्हज्या लागीं धांवन आयला आनी म्हाका म्हणटा फादर म्हज्या सगळ्या क्वेश्चनांक म्हाका आन्सर मेळ्ळे फादर. कोणें दिलें म्हळें हांवें. तो पात्र बायिल्लो पळय तो पात्र मीस भेटो ताणें कंटिन्युअस 11 क्वेश्चनांक नॉन स्टॉप आन्सर दिल्यान फादर म्हळें. हांवें म्हळें व्हेरी गूड. आनी आतां म्हणा लागलो आतां म्हाका देवाक पात्योचें गी पात्य नासतना रावचें गी म्हण कळीत ना म्हणा लागलो. हांवें म्हळें तें तुका सोडुल्लें म्हाका घाल्या सांगताय. पात्य येता जाल्यार पात्य नासल्यार वचूं म्हाका कांय लॉस आसा तातूंत. म्हाका कांय लॉस ना कित्याक म्हळ्यार थोडे फावटी रेतेर मंदिराक आयिल्ल्यांक आमी कशें ट्रिटमेंट दिवचें पळय तशें ट्रिटमेंट दिल्यार मात ते इम्प्रूव जातात नाजाल्यार इम्प्रूव जायनात ते. तितल्यार तो म्हाका म्हणलो म्हज्या हातान म्हज्या तकलेर हात दवर मागता तें हांव करता तें म्हजें काम.
तू काय इंग्लिश सेक्शनाक घेवन खंयच्या सेक्शन का माथ्यार हात दोन मागचे म्हजे का मागले गेलो त्या दीस बुधवार फिजिकल हिलिंग जाल्ले मात आराधना उपरांत म्हाका एक बारी एक पातयणी आराधना उपरांत इमिडिएटली कोणी आयल्यार हांव ताच्या हात माथ्यार हात दोन मागता कित्याक म्हळ्यार दॅट इज द पावर आनी अशें आसतना मागलें मोगाचें न्हू मेजून 45 मिनिट्सान तो म्हजे लागीं धांवन आयलो तो कोण म्हूण म्हाका कांयच गोत्तू नासलें पयलें धांवन आयलो आनी म्हणा लागलो फादर मिराकल हॅज हॅपन्ड हांव म्हळें काम जालें 5 वर्सां हांव काम नासतना आसुल्लो फादर 5 वर्सां आज म्हज्या मोबायलार तो मोबायल ऑपरेट करूंक ना तो मदें मदें घेता आतां मस्त जाण वचून पळयतात आनी पळयतना मस्त मिस कॉल आनी हो म्हणटा नॅचरली आय डोंट रेस्पॉन्ड टू द मिस कॉल बिकॉज ताका कांय बरोवचो ना ताका काम मेळटा म्हूण पूण ताणें एका कॉलाक ताणें रेस्पॉन्ड करतना त्या व्यक्तीन म्हळें की तूं अलिस्टर गी वय खंय आसाय हांव पडटा आसा तुजें एप्लिकेशन आमचे कडेन आसा तुका आमी कामाक इंटरव्यूक आपयता तो म्हणा लागलो काय म्हाका संडे म्हणसर येवंक जायना तर तो मनीस कॅथलीक तो म्हणा लागलो काय तुजी रेतेर कर तूं ये म्हणा लागलो खंय आनी ह्या मनशाक इतलो संतोष मोगाचो न्हू इतलो संतोष नास्तीक आसलो इमिडिएटली चेंज तो म्हणटा आय वॉज ए सीकर नाव आय बिकेम ए बिलिवर ओ देवा ताणें सांगची एक रीत पळयचे मोगाचें न्हू लो हो नीट जातात ओके जालें आयतारा म्हणचो तो गेलो पाद्रा बांगणी मेळ्ळो सगळो सारको जालो आयतारा गेलो सोमारा तो पावुल्लो ता पळय सकाळीं तो ट्रेन पावलें तो सीदा गेलो इंटरव्यू येता आसतना सो कोण ताका इंटरव्यूक आपयल्लो आसा पळय आनी सांगिल्लें ताचे टेस्टमनी आयकून दुखां गळे लागलो खंय आनी तो म्हणा लागलो खंय आय डोंट वॉन्ट युअर इंटरव्यू जॉइन फॉर द वर्क फस्ट ऑनवर्ड्स तो गेल्लो 25क 1 तारीखेक तो कामाक जॉइन जावंक विचारलें मोगाचें न्हू ताणें कामाक जॉइन जावच्या फुडले दिसा हांव गोंयां पावलो ताका मेळ्ळो हांव गोंयां पावलो 1 दिसा खातीर गेलो ताचे कडेन उलयलो मेळ्ळो हांवें कांय ताका सांगना देव विशयान हांव कांयच सांगना कित्याक म्हळ्यार तें ताचें काम म्हजें काम न्ही तें म्हज्या आवय बापायन म्हाका दाखोवन दिला हांवें शिकत जाय म्हजो बाबार्थ म्हज्या आवय बापायन दाखोवन दिलो तोच बाबार्थ हांव जिवन आसा ताणें तोच जिवन पूण कामाक गेल्ल्या ताणें एक टेस्टमेंट बरयलें मोगाचें न्हू एक 8 चॅप्टराचें टेस्टमेंट बरोवन ताणें म्हाका धाडलें म्हज्या मोबायलार आजुनूय आसात ताका एक देवाची जाणवाय इतली बरी आसा गी ताणें कशें तें जेजू कित्याक खुर्सार मेलो आनी त्या खुर्सार मेल्ल्याचो परिणाम कितें आज आमी भोगता तो जावन आसा जेजून आमचे खातीर खुर्सार मेल्ल्या देखून आमची सगळीं पातकां ताणें धुवन काडल्यान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आनी ताचे उपरांत तो म्हणटा फादर असलो एक अनुभव म्हाका कसो जालो म्हूण म्हाका कळीत ना म्हजे भावन आनी भयणीनो आनी एक आयका आनी एक चली कुशाल नगराची ती आमच्या रेतीर आयिल्ली ती येता आसतना कंप्लिटली ब्रोकन खंय म्हाका कोण म्हूण कळीत ना मोगाचें हांव रेतेर दितां पूण हांव कोण म्हूण तांचीं नांवां विचारना खाली कोंकणी सेक्शनांत सगळ्यांची नांवां बरोवन काडयता कुमसाराक येतात न्ही बॅज पळोवची तांची नांवां बरोवन काडूची आनी हांव नांवां काडप येता म्हणजे कोंकणी सेक्शनान मात उरल्या सेक्शनांत हांव कुमसाराक चड बसना तेन्ना तांची नांवां म्हाका कळीत आसना कन्नड सेक्शनान ती हांव TC पाडले आसलो 2 हप्ते पयलें ते रेतेर दिवन आसतना तिणें म्हाका फोन केले आनी म्हणा लागली फादर तुमकां मेळ्ळी येत गी डिवायना हांवें डिवायनान ना भय हांव बँगलोर आसा तर तुमकां मेळोंक म्हण हांव राखोन आसा ना जायना म्हाका मेळोंक जायना तुका कितें असलें मॅसेज घाल ताणें म्हाका मॅसेज घाली आय वॉन्ट टू टॉक टू यू ओन्ली मोगेचें न्हू टायम दिवन हांवें म्हाका म्हळ्यार टायम मेळना आनी त्या वेळार हांवें ताका सांगलें एक पटी हांव केदे वेळार फ्री आसता त्या वेळार हांव तुका मॅसेज घालता तूं फ्री आसता जाल्यार म्हाका कॉल कर आनी हांवें एक दीस सांजेर ताका मॅसेज घाली म्हाका त्या दीस एक मीस ऑफ आसलें मॅसेज घाली हांव आसा फ्री आसा मोगेचें न्हू ते म्हजे कडेन 1 घंटो उलयलें हांव युजली शॉर्ट करचें हांवें म्हजे कॉल पूण त्या भुरग्याची टेस्टमनी आयकतना मोगाचें न्हू ते म्हणटा हांव कंप्लिटली देदेस्पर जावन म्हाका जिवन नाका म्हूण आयिल्लें फादर हांव एक पत्की चली म्हणा लागलें तें हांव चेन्नईंत आसतना हांवें म्हजें लॉ करतना जायतीं पातकां गेल्यान कर्नांतलीं पातकां घेवन चिनान फादर आनी हांवें चिंतलें आनी मुखार म्हाका जिवूच नाका म्हूण त्या डिवायन रिट्रीट सेंटराक आयिल्लें
आणि तुम्ही त्या डिवायन रिट्रीट सेंटरान टॉक दिता आसतना त्या हप्त्यांत इन्नर हिलींग आराधन हांवें केल्लें आनी ते म्हणटा म्हाका त्या आराधनांत पवित्र आत्म्यान म्हजी जिणी कंप्लीट तरान बदलेली फादर बदलेली आनी मोगाचें न्हू ताणें सांगली एक एक उतरां निसाकी म्हाका बगलें वॉट ए एनर्जी या वॉट ए पावरफुल एनर्जी द इन्नर हिलींग अडोरेशन मनशा दिवंक शकता म्हूण ते म्हणा लागलें फादर हांव असल्या पातखांत असल्या कश्टान म्हज्या काळजांत आसलें एक दूख कित्याक म्हळ्यार तें काजार जालां तेजें काजार जावन एक भुरग्याचें मिसकॅरेज जालां मिसकॅरेज जाल्ले उपरांत तें कंप्लिटली ब्रोकन ताका यूजच ना म्हणा लागलें तें म्हज्या जिवान ती यूज ना आय वॉज होपलेस म्हूण आयिल्ली पवित्र आत्म्यान त्या आराधना वेळार म्हाका कशें आपडलें म्हूण म्हाका कळीत ना फादर म्हजें तें एका तरेचें ऊन अनुभव जालो ऊन वारें आयिल्लें बरें जालें आनी ताचे उपरांत म्हजी जिणी कंप्लीट डिफरंट जाली फादर आनी इन्नर हिलींग आराधन कंप्लीट जाताना आय वॉज कंप्लिटली टोटल चेंज पर्सन फादर अँड टुडे आय कॅन टेल यू आय एम गोइंग टू स्टँड फॉर क्रायस्ट अँड ही द ओनली वन हू कॅन हेल्प मी and he is the one who touched me. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मगीच्या भावन आनी भयणीनो आमी संपूर्ण तरां देवाचेर बत्तेणी दवरनो देवाचो मोग अनुभव केलो जाल्यार पुरो त्या खातीर हांवें सांगलें समजून घेया जेजू केन्नाच आमच्या पातकांचे लेख विसारिना पूण आमकां कितें करता सैतान परत परत मतीन घालता तूं पातके तुजें तें पातक बोगसो ना कितल्या वर्सां उपरांतले सयत आमी परत 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 मोतीन थांड तेच प्रमाणे आमच्या जिवांची येता मोगाचें न्हू कित्याक म्हळ्यार सैतान बारीक कुतांत्री तो कसो गे म्हळ्यार तो तुका बरें जावंक सोडिना त्या देखून बी अवेर कशें जाल्यार तो आमकां अडकळी दिता तुमकां हांव डायरेक्ट सांगता इवन हांव एक याजाक आमी केन्ना पावरफूल अडोरेशन करता गी त्या दीस मोगाचें न्हू नॅक्स्ट हप्त्यांत आमी तेंच चिंतून वता हांव केदाळ तेंच चिंतून वता म्हजें केदाळ मायंड तेंच आसचें फुल्ल डे हांव चिंतून वता आसता नॅक्स्ट अडोरेशन कशें करचें नॅक्स्ट फिजिकल हिलींग कशें करचें नॅक्स्ट इन्नर हिलींग कशें करचें आनी त्या खातीर जायते ते डबल मिसां आनी आमी भेटयता ओके अशें आसतना तुमी वेता म्हणटा आसतना कसो नातल्यार कसो म्हणी करन तो तुमचें मायंड डायवर्ट करूंक पळयता हांवें जायते फावटी पळयलें पूण म्हाका अवेरनेस बरें आसा कित्याक म्हळ्यार म्हाका कळीत आसा सैताना तुका कळीत आसा हांव एकादो पावरफूल आराधन जेजूच्या नांवान करीन जाल्यार कितलो लोक सुटका घेता जायत्या जाणांक सुटका जाता त्या देखून तूं म्हाका नाडटाय आनी म्हाका कळीत आसा तुवें म्हाका नाडूंक जायना इमिडिएटली म्हजी मायंड चेंज करून घेता हांव इमिडिएटली म्हजी मायंड चेंज करून घेता तो पावर कितें तो गुणां करूंक पळयता पळय जेजू कडेन मागता जेजू पळय जेजू हो करता कितें पळय जेजू प्रॅक्टिकली उलयत जाय मोगाचें न्हू प्रॅक्टिकली जेजू कडेन उलोवंक शिकत जाय आमी कितें करता गे म्हळ्यार आमी जायतीं जाणां डिफरंट तरांत वेता मागणें म्हळ्यार आमी आज एक बिजनेस म्हूण चिंतला मागणें म्हळ्यार आमकां थोड्यांक एक बिजनेस त्या देखून आमच्या रेतीर मंदिरान पयलें पयलें म्हाका सगळें हांग तें बरें मागता ताका दिया तेंत लिडर जावन हो बरो मागता हांगा तुका कितें तुका मागोवंक जीब ना गे म्हण विचारचें तुका जीव न्ही ताणें म्हणल्यार बरें म्हाका ताणें म्हणल्यार बरें म्हणा नाका ताणें म्हणल्यार बरें हिणें म्हणल्यार बरें ताणें म्हणल्यार बरें आमी मागायचें म्हण आसा गी आमकां एस फॉर्मेट म्हण आसा गी तें आमी केलां जेजून सांगलां गी जेजून एकच मागणें शिकयलें केंचें न्हय दुसरें खंयचेंय ताणें सांगोना तुवें नांव म्हण तो सांगोना 100 फावटी तुवें जेजूचें नांव काडल्यारच पुरो जेजू तुजें नांव म्हज्या वोंटांनी जेजू तुजें नांव म्हज्या पावलांनी जेजू तुजें नांव सकाळीं सांजे जेजू सदां म्हजें थंय पळया जेजू तुजें नांव उठता बसताना जेजू तुजें नांव खाता जेवताना जेजू तुजें नांव विशेव घेताना जेजू सदां म्हजें थंय अप्पर बाय पळया मोगाचें न्हू
जेजू तुजें नांव म्हज्या भुरग्यापणां, जेजू तुजें नांव म्हज्या जाणट्यापणां, जेजू तुजें नांव म्हज्या नेणट्यापणां, जेजू सदां म्हजें थंय, जेजू तुजें नांव म्हज्या कश्टांनी, जेजू तुजें नांव म्हज्या कामांनी, जेजू तुजें नांव म्हज्या बोगणांनी, जेजू सदां म्हजें थंय. जेजू आमचे सांगता हर एक घडी आसा जाल्यार कोणेंच कांयच करूंक जायना मोगाचे न्हू. हें आमी पयलें समजून घेवचें. त्या खातीर तुमकां 4 रितीर आमी कशें मागणें करता म्हूण हांव दाखोवन दितां. ताचे उपरांत नीज जावन मागणें म्हळ्यार कितें म्हूण हांव तुमकां सांगतलों. पयल्यान पयलें आमकां मागणें म्हळ्यार कितें जालां गे म्हळ्यार शॉपिंगाक वताना कितें करता आमी? एक लिस्ट करता न्ही गे. ह्या दिसांनी थोड्यांक आमकां रेतेरीक डिवायनाक रेतेरीक येवचें म्हळ्यार शॉपिंग लिस्ट हाडून येवचें. म्हजे ते कश्ट आसात, म्हाका हें जावंक जाय, म्हाका तें जावं. लिटरली म्हाका चलो लिटरली कोण येता कोताय तुमकां डिवायनाक? कोणाक विजा मेळना पळय ती येतात. हां येतातच. तुमी विचार पळय कित्याक म्हळ्यार हांव मातसो ओपन उलयतां तांचे कडेन आनी कुमसारा येता आसतना बरें कन्वर्सेशन करता. सगळे तांचे निड्स कितें आसा म्हणून. आनी कोण येता कोताय तुमकां? बैल्या गांवांत थोड्यांची कामां गेल्यान त्या पळय ती थंय आसतात. शिप्पाची कामां कोणाची गेल्यान पळय ते थंय आसतात. हे आयल्स म्हूण एक एग्जाम बरयतात न्ही गे बैल्या गांवाक वचूंक. तातूंत थोडी पयलीं जातात पळय नॅक्स्ट ती येतात. कितें जातात फादर म्हूण तुमी विचारल्यार नॅक्स्ट ती पास जातात. नॅक्स्ट ती पास जातात. पूण म्हाका येयलो मोसोर बगसो. हें स्पिरिच्युअल जेलसी एक्चुअली म्हाका मोसोर ना म्हूण म्हाका थोडे फावटी बगचें देवा तांकां तुजी गरजच नातली म्हूण तांणी चिंतिल्लें. आतां फैल जाल्यार हांगा आयल्यांत तांकां पास केलें न्ही गे तुवें. पूण मागचें हांवें तांचे खातीर हांव मस्त मागता तांचे खातीर. कित्याक म्हळ्यार तुमकां सांगता एक दीस आमच्या खटपाडीची एक चली आयली. सी दुबायन 5 वर्सां गे कोणा काम करनाली ती आयली. अशें उलयतना कावन्सिलींग जाय फादर म्हळ्यार जायत म्हळ्यार. कित्याक बाय म्हळ्यार म्हाका इल्ली गरज आसा फादर. त्या ताणें सांगलें म्हाका फादर हांवें 2 फावटी आयल्स बरयलें हांव पास जावना फादर. आतां म्हाका कितें करचें म्हूण कळीत जायना. प्रायज जाली तर ती उतरली काजर जावची गी या आनी 2 वर्सां आयर्लँडाक वचून म्हजे स्टडीज करचे गे म्हूण कळीत ना फादर. ओके देव दाखोवन दिता. तूं माग देवा कडेन संपूर्ण देवा कडेन विचार म्हूण सांगलें. आनी तुमी मागा फादर जायत हांव मागता. नांव काण गेलें पूण त्या चलयेची वळख म्हळ्यार तेजे कांय म्हजे कडेन फोन नंबर घेवन हांवें कांय गाणो. सोमार हांव पाटी गेलो मोगाचे न्हू. सोमारा पाटी वचून 2 पारां म्हजे मोबायल जस्ट ओपन करता. एका चलयेचें नांव हें आयलां मॅसेज आयल्या आय पास माय आयल्स अँड आय गॉट माय ऑफर लेटर. पळया शुक्रारा गेला सोनवारा ताणें एग्जाम बरयल्या. सोमारा तें म्हाका म्हणटा आय पास माय आयल्स आय गॉट माय ऑफर लेटर. म्हाका एक ताणें शॉक कोण गाय हें म्हूण मागीर वचून डीपी पळयली. कोण म्हूण पळयता तें काटपाडीचें. देवा शुक्रारा दीस गेलाय मात्र आनी तो देव कोलो काय तुगे इतलो की दिलें न्ही गे म्हळ्यार मागीर इमिडियटली मॅसेज गेली थँक्यू थँक द लॉर्ड फॉर द ब्युटिफूल थिंग दॅट ही हॅज गिवन टू यू. देवान तुका ही दया दाखयल्या खातीर देवा गारकां दी आनी देवा उपकार बावड आनी वच बरें कर म्हूण सांगलें. आनी ताचे उपरांत ताचें नांव हांवें विचारलें. ताचे पयलीं म्हाका नांवूय गुर्तू नासलें. वॉट्स युअर नेम म्हूण सांगलें. कित्याक म्हळ्यार देवाक एक अर्घ दिवच्याक हांव इमिडियटली म्हज्या आराधनांत घालता. आनी त्या उपरांत ते म्हणा लागले फादर कितले पुटी हांवें केलें पट्ट रेतेरे मंदिराक आयली फादर नॅक्स्ट आय गॉट माय रिजल्ट. आनी हे म्हजें एक्सपिरियन्स मोगाचें न्हू. थंय कितलीं जाणां वताय येतात हांवें केदाळे चिंचे हांकां देवाचो उडास कश्ट आयल्यार मात्र येवचो न्ही गे. उरल्या टायमार खंय गेल्लीं आनी कितें क्वेश्चन अनसॉल्वड जायते आनी सॉल्व जावना ते केदाळा सॉल्व जाता गोत्तू ना. म्हाका आजुनी हांव विचारनीत आसता ही बरें आसतना खंय गेल्लीं ही बरें आसतना कित्याक येवनात. कित्याक म्हळ्यार म्हजें तें क्वेश्चन कितें म्हळ्यार म्हाका हांगा टर्म जाता आसतना म्हाका ट्रान्सफर जाता आसतना म्हजो सुपिरियर म्हणा लागलो प्रोविन्शियल म्हणा लागलो तुका एक जाग्याक हांव धाडटा थंय तुवें वचून बरी मिनिस्ट्री करूंक बरी नो प्रॉब्लेम हांव रेडी खंय धाडलें वताय तुमकां ताणी वचून म्हाका वेलांकणी. आनी कित्याक धाडलें म्हूण सांगता एक पुटी हांव 6 म्हयन्या पयलें पडटा हांगा जावन गे म्हण दिसता वय हांगा आसतना वेलांकणी गेल्लो.
वेलांकडी वचून मोरये माये मुखार वेलांकडी माये मुखार वचून सांगलें वताय तुमकां पण लिटरली कितें सांगलें पळय मोरी माय म्हाका एक 6 म्हयने काम करूंक तुज्या लागीं दिताली मू तूं म्हाका एक पुटी आपय जायते मोगाचें सांगून 6 म्हयने जावना तिणें आपेलां थंय आनी आपेल्लें पळोवन आतां म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना वेचें म्हाका मिनिस्ट्री हांगा तुमकां कोत्ता हांव हांगा एक घडी बसनातलो म्हजी कामां जायती करतालो कितलो वेळ जाल्यार हांव कावन्सिलींग करणारी आसतालो आतां रेक्टरान म्हाका फोन केलें तूं येताय मू हांवें म्हळें फादर म्हाका तुमचें हें सांगा कालें शेड्यूल सांगा कशें म्हूण पूण म्हाका रेक्टरान इमिडिएटली व्हडली म्हळ्यार तें इल्लें स्टायपंड आनी बरें आसा तें पुरो सांगलें तें म्हाका गरजेचें न्ही तुजे पयशांचें हांवें ताका कांय सांगो ना पूण म्हाका मिनिस्ट्री सांग तो म्हणा लागलो ताणें इल्ली मिनिस्ट्री उणी दाखयली कित्याक म्हळ्यार तो म्हणा लागलो 1 घंटो कुमसार अर्दो घंटो मीस 1 घंटो माथ्यार हात धोवन मागो पळयतना ಒಟ್ಟು पळयतना कितलें जाता 2.5 घंटे मात्र वय गी न्ही आनी मंगळारा गोंयची येतात तांकां 4 वरांक एक मीस ओके 2.5 घंटे प्लस 1 घंटो हप्त्यांत एक पुटी मारतो एक्स्ट्रा ते म्हणटा न्हू तुका 21.5 आवर कालें करतालो तूं म्हाका एक सवाल उदेलें आतांच हांव वचून थंय वचून 2.5 घंटे मात मिनिस्ट्री कर उरल्या घंटे म्हाका कांय करूंक तें कांय करूंक ना ताणें सांगलें बरें मात करूंक देवा आमकां वेलांकणींत तांणी स्ट्रक्चर आसा ताका त्या प्रमाणे काम करूंक आसता त्या वेळा हांवें चिंतलें काल करचें काय म्हूण चिंतलें आनी इमिडिएटली बसलो 2 दीस रिफ्लेक्शन केलें मोरी माय तुवें आपयलाय पूण इल्लें वेग्गी जालें मोरी माय येना म्हणना हांव येना म्हणना आनी एक 10 वर्सां उपरांत ती मिनिस्ट्री करूंक आपय कित्याक म्हळ्यार 2.5 घंटेची मिनिस्ट्री करची प्राय म्हजी न्ही आतां ती आनी एक 10 वर्सां उपरांत जाल्यार थंय बसोन इल्लें तें मात्र दिल्लें काम करूंक जाल्यार हांव येता ना म्हणना रागार जायनाका पूण तुका सांगता हर एका वर्सा 2 दीस तुज्या लागीं येवन मिसां भेटयता ना म्हणून हांवें ना म्हणून कित्याक म्हळ्यार मोरये माये कडेन दिसान घेतिल्लें हांवेंच आतां काल गेलें आयलो आनी इमिडिएटली म्हज्या प्रोविन्शला गेलें फादर द मिनिस्ट्री इज टू लेस आनी म्हाका दिसना म्हाका ती मिनिस्ट्री फिटींग म्हूण सेकंडा भितर म्हज्या प्रोविन्शलान म्हाका पाटी मॅसेज गेली येस आय न्यू म्हणा लागलो म्हाका कळीत आसलें तूं थंय वचोंक आयका नाय म्हूण म्हणा लागलो हांवें म्हळें आयको म्हाका कांय ना आय एम व्हेरी हॅपी म्हाका मात मिनिस्ट्री जाय ती उण्या खंय वताय म्हणा लागलो पाटी पडटा वता कित्याक म्हळ्यार द जॉय आनी थंय तुमकां आसची मिनिस्ट्री त्या लोकांची एक सेवा त्या लोकांक संतोशान शुक्रारा वेताना तुज्या मतीक जावचें तें समाधान पळयतना मोगाचें न्हू इट इज तें वडणूक आसात म्हळ्यार तूं 24 आवर्स फकत पवित्रपणांत आसताय पवित्रपणां आसा त्या देखून हांव तुमकां गत्तान सांगता आमी पातक करिनासतना रावोंक त्या देखून तुमी म्हाका क्वेश्चन केल्यार हांव तुमकां तें क्वेश्चन फाटीं घालून ताका सवाल दिता कित्याक म्हाका देवान तसले एका जाग्याक कोणी कितेंय म्हणून डिवायनान कोणी कितेंय सांगून हांव ताका पाटी उलयना ल्हान जावं दी व्हडा जावं दी कोणेंय कितेंय ताणें सांगल्यार तें कर म्हाका टायम आसल्यार थोडे फावटी मोगाचें न्हू 7 घंटे हांवें मिनिस्ट्री केल्ली आसा कित्याक की म्हळ्यार देवान सकत दिल्या हांव करता आनी ती मिनिस्ट्री म्हाका जाय आसली हांव त्या खातीर थंय गेलां आनी थंय गेल्ल्या उपरांत हांव ना म्हणून जाल्यार हांव डुप्लिकेट जाता वय की न्ही परिसेव जाता वय की न्ही त्या देखून हांव सांगता ना हांव तें करतालोच आनी ताची दादोसकाय त्या देखून मोगाचें न्हू हांवें केदाळें म्हणचें आमकां देवान दिल्लें तें वर्थ ताचो मोग आमी अनुभव करी जाय अनुभव कर तुमी आतां खंय म्हणे चिकमंगळूर गेल्यार आतां बरें सांजेर म्हणे मोडांचें हें येता न्ही काल म्हणटा ताका मोडां येतात न्ही ते दळ तुमी वारें गावचें म्हणटात ताका हांवें एक दीस कोणाक सांगलें कालें करना साय हांव वारें खाता ती आसा लागली म्हाका पळोवन वारें खातात गी कोण गी म्हणा लागलें हांवें म्हळें तुमकां कळीत ना म्हाका कोत्ता वारें खावचें म्हळ्यार तें थंड वारें भितर घेवचें ताका म्हणचें वारें खावचें त्या देखून तो मोगावळे तो जेजूचो असो अनुभव करतना मोगाचें न्हू तो सगळी वाट तुमकां दाखोवन दिता मिनीटाक ती वाट तुमकां दाखोवन दिता त्या प्रमाणे तो शिकयता तें म्हज्या जिवनांत हांवें अनुभव केल्लें जेजू केन्नाच आमकां वायट जावंक सोडिना त्या देखून पातक करिनासतना रावोंक जाता आनी ताका तो म्हणा लागलो वच तुजें बिछाने घे आनी वच म्हणा लागलो कित्याक बिछाने घेवंक सांगलें आतां 30 आनी 8 वर्सां तो 38 वर्सांत आरिकार थंय पडून आसलो ताका कित्याक उठ आनी वच नाच धांव म्हण येता आसलें जेजू म्हणा लागलो बिछाने घेवन वच म्हणा लागलो कित्याक म्हणा लागलो
ताच्या घरा बिचाने नातलेंगे हां वो बिचाने घेवन वता आसतना लोक ताका पळयतालो आनी जेजून ताका केदाळा गूण केल्लें 6-5 दिसां वय की न्ही आनी तो बिचाने घेवन वता आसतना ते म्हणटाले वो मनीस थंय पडो नासलो वो आतां नितळ जालो अरे हाका कोणें गूण केलें जायते जाण विचार लागले वो मनीस आरिकार तुका कोणें गूण केलें तो म्हणा लागलो म्हाका कळीत ना कोणें गूण केला म्हण ताका कळीतच ना आनी त्या वेळार तोच मनीस जेजूक देवळान मेळटाना जेजू म्हणा लागलो कितें म्हणा लागलो ताका तूं बरो जालाय वय मो तूं नितळ जालाय आनी मुखार पातक करिनाका पळया मगेच्यान परत परत हे मोतीन घेया आनी साध्य जाता तुमी कितें चिंतात ना म्हण आसा पळय तें साध्य आसा हांव तुमकां दाखोवन दिता ओके रायट आतां आनी मुखार पातक करिनाका येदोळ केल्लें ताणें कांय सांगोना येदोळ तुमी केल्लें पातक ताणें विचारलें गी विचारलाय कांय विचारूं ना त्या स्त्रियेन म्हणलें म्हाका उतरांनी कूड आसतात सांता भोक्त कशें जालें फादर सांता भोक्त पातकी न्ही म्हण न्ही ताणी पातकी जिणी जियेले पातकी जिणी सोडली आनी बोरी जिणी जियेले पातका विणे जियेले त्या देखून ते सांत भोक्त जाले म्हणा लागली ती म्हाका तेव्हा तेदो म्हजें रिफ्लेक्शन हांव म्हळें एकच एक चली हें सांगोंक सकली न्ही उरलीं सगळीं पातक करी रावंक जायना म्हणटात आतां म्हळें हाका आनी मुखार तूं पातक करिनाका पातक करचें जाल्यार पातक करचें जाल्यार पयलेंचे की चड कश्टान तूं पडटालोय तुजी परिस्थिती आनी चिंताजनक जाताली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 वय की न्ही तुजी परिस्थिती आनीक चिंताजनक जातली मगीच्या भावनांनी बिडेनो पळया जेजू कितले आपुरबाय ताणें सक्सेस जावंक जाय लोकांक ताणें सक्सेस जावंक जाय असाध्य म्हळ्यार देवाक कांयच न्ही ताणें ते ताचे कोवळ मंत्री काडून वेताना लोक पळयता आनी म्हणटा ओ वो गूण जाला कोणें गूण केलें बरें केलें कोणें हाका पळया आज आमी कितले जाणां सक्सेस जाल्या खंय आसा आमची सक्सेस आमी येता मेळ्ळे कडेन मागण्या वता वसा नाका म्हणना पूण सक्सेस जाया दॅर इज नो यूज अदरवायज जस्ट वचून बसून येवचें बस स्टँड न्ही तें जस्ट वचून कितें आमी आयकून येवचें आनी त्या देखून आमी पवित्र जाल्या म्हूण सांगचें जावं पुरो पवित्र जाली जाल्यार आमचें जिवन पातक नासतना जियोंक आमी शिकत जाय तेंच जेजून परत परत विचारचें पातक नासतना जियोंक आमी शिकत जाय त्या खातीर तो म्हणटा पातक नासतना जियोंक प्रयत्न करी आनी मुखार पातक करी नाका तुका आनी म्हाका तेंच तो सांगता मगेच्या भावनांनी बेणिनो उपरांत मिसा वेळार हांव तुमकां दाखयतलो हें पातक नासतना जिणी जियोवची या उक्तेपण जावचें कशें म्हणलें आतां पयल्यान पयलें आमचें मागणें म्हळ्यार आमी शॉपिंग लिस्ट व्हरून येता जायतीं जाणां येतात ना म्हणा नांव पूण तांकां मागीर आमी थोडो देवाचो अनुभव दिवन देवा सांगता कशें आसा म्हण सांगिल्ले उपरांत तांची जिणी इल्ली चेंज करता नातल्या फकत शॉपिंग लिस्ट हांव हें घेवन आयल्या तें घेवन आयलां तांणी खूब सारं घेवन पयलें स्टार्ट करचें इतलेंच हांव ह्या खातीर आयल्यां फादर हांव मागोवंक आयलां म्हजी सून घरांत झगडटा म्हज्या पुताक कितें करचें म्हण कळीत ना असल सगळें शॉपिंग लिस्ट दॅट इज नॉट आवर कन्सर्न कित्याक म्हळ्यार जेजून म्हणलीं उतरां पळया माथेवस वांजल चॅप्टर 6 वर्स 30 पयलें सोदा देवाचें राज आनी करा कितें आनी करा येस ताची खुशी तुजें राज येव तुजी खुशी जावं ला 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 पळया तुजें राज येव तुजी खुशी जावं ला 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 आनी हेर सगळें तो तुमकां कितलीं जाणां आमी पातयेवन गेल्या पयलें कितल्या जाणांनी आमी देवाचें राज सदलां पयलीं आमची शॉपिंग लिस्ट इल्ली उणी करया मोगाच्यान इल्ली न्ही ती देवाक कळीत आसा जेजू म्हणटा तुजें मागच्या दीस तुज्या बापाक तुका कितें जाय जें म्हण तें कळीत आसा परत मॅथ्यूज वांजलान तो सांगता त्या देखून शॉपिंग लिस्ट आमची इल्ली आमी पयस दवरची बरें दुसरें जावन आसा आमच्या मागण्यांत आमी कितें करता गे म्हळ्यार कंप्लेंट बॉक्स एटिट्यूड कंप्लेंट बॉक्स जायत्या जाणांनी आमी येवचें आनी हेरांचें कंप्लेंट करचें तींच सारकी नात ही सारकी नात तशें जालें अशें जालें आमी कोणाक कंप्लेंट करना कंप्लेंट करूंक न्ही मगेच्यान आमचें मागणें रावचें कंप्लेंट करचें रावचें तशें ताणें अशें
थोडी जाणां मागण्या करतात, विनवणेच्या मागण्या करतात, सांगत आसा 1 घंटो सांगता, भायर इलेक्शन मिटिंगांत झगडटात. तर कसले मागण्या तुजे, खंय आसा तुज्या मागण्याचो फळ? हेरांक ब्लेम करतात. कितेंय जावन मागणें तुका हेरां सांगता बरें करून जियोंक शिकोवचें, संबंद जोडूंक शिकोवचें, शिवाय संबंद तोडूंक शिकोवचें न्हय. त्या देखून आमी कंप्लेंट बॉक्स एटिट्यूड सोडूंक जाय. जायते जाणां आतां रेतीर येताना पयलीं आमचें तें सांगतालें, पयलें म्हाका तितलें कळनातलें, हांव पयलें वता आसतना हांव सगळें आयकतालो. आतां इमिडिएटली सांगता, सोमारा दीस तुमी फाल्यां मंगळारा दीस फकत तुमच्या विशयान मात उलोवंक, दुसऱ्यांच्या विशयान उलोवंक ना. तें तांकां कळटा कालें म्हूण. बुधवारा दीस तुमी कोणा विशयान उलय, तें कावन्सिलिंगान तुमी उलय. नाजाल्यार कितें करता आमी, हेरांच्या वयर ब्लेम करून आमची पातकां सयत आमी सांगूंक विसरता. कंप्लेंट बॉक्स एटिट्यूड ऑफ प्रेयर आमी केलें जाल्यार हेरांच्या विशयान आमी सांगतले, तें तें अशें तशें जालें तांचे वयर ब्लेम घालतले हांव. थर्ड, कॅरेक्टर असासिनेशन एटिट्यूड. कॅरेक्टर असासिनेशन म्हळ्यार हेरांचें वायट जावन दी म्हूण मागचें थोडे फावटी. हेरांक बरें म्हाका आनीक उडास आसा हांगा आमच्या रेथिरी मंदिरांत एका दाक्तेरा खातीर, हांव नांव सांगना, तुमकां कळीत आसा, त्या देखून हांव नांव सांगना. त्या दाक्तेराचें नांव हांवें बोर्डार बरोवन घाल्लें आमच्या विनवणेच्या कोपेलान. कित्याक म्हळ्यार तो इल्लो आमकां रेतीर गेल्लो त्रास दितालो. ताका कोणेंय प्रेज द लॉर्ड हालेल्यो म्हळ्यार ताका जायनासलें. तो वचून सीदा कंट्रोल रुमाक फोन करतालो आनी कंट्रोल रुमाचो डायरेक्ट वॅन काडून हांगा येतालो. आमची पयलें पाटी पळयतालें, अशें पळयतालें. हांवें एक दीस हांगा विचारलें, तुमी कोणें सोरलां गे? सोर न्हू म्हणे हांगा येवन बसल्यात गे, पाटी घाल्या पळयतात. तो येता आनी वेता, ताका डिसेबल मात्र ताका चॅक करूंक, तुमकां चॅक करूंक तो येना. ताचे उपरांत तांणी रावयलें तें पळोवचें. ताचे उपरांत हांवें एक दिसाचें नांव बरोवन घालें. ताचे खातीर मागा पळया, हर एका दिसा तुमी विनवणी करता, सोमारा मंगळारा बुधवारा ब्रेस्तारा शुक्रारा 5 दीस ताचे खातीर मागा म्हण. म्हज्या सुपिरियरान एक दीस हांव खंय गेल्लें त्या दळा येवन तो बोर्ड पळयलो खंय, शॉक जालो खंय. तो दाक्तेर म्हण येवन पळयत जाल्यार कालें चिंतालो तो म्हणा लागलो खंय. आनी कालें गेला, तो बोर्ड वन लिपोवन दवरला. हांवें म्हणें, हांव येवन पळयता बोर्ड ना, दाक्त्याचें नांवय ना. हांव दाक्त्याचें मात नांव बरयनातलो, कॅन्सर पिडेस्तांचीं नांवां बरयतालो. जायते कॅन्सर पिडेस्त मदल्या घेतना पाद्री पियोच्या विनवणेन मागच्या खातीर हांव तेजें नांव बरयतालो. आनी दाक्त्याचें नांव वयर आसलें वय. आनी हांवें विचारलें, काल जालें. तें सुपिरियर येवन म्हणा लागलो, तो दाक्तेर तो बोर्ड पळयत जाल्यार कालें चिंतूंक आसा. हांवें म्हळें, तुमी कोणेंय तो दाक्तेर मोराजें म्हूण मागलां गे? दाक्तेर मोरो दी, तो हांगा आसो नजो म्हूण मागलां गे? ना न्ही, तो बरो जावन म्हण, ताची सिरिल्ली सारकी जावन म्हण मात मागला न्ही. ताची सिरिल्ली सारकी, तातूं काय रॉंग आसा? तातूं काय रॉंग ना. आनी एका मनशान बरें जाय, ताणें मेळ्ळ्याक त्रास दिवचे न्ही, मेळ्ळ्या ताका कांय प्रॉब्लेम ना. तो आसता हांगा खंय कोत्ताय तुमकां, ताच्या हॉस्पिटलांत आसता. आनी तो थंय भायर सरतना आमची रेते स्टार्ट जाता 9:30 वरांक प्रेज एंड वर्शीप. त्या वेळार तो कॉल करून येता. ताणें मागीर येवचें केदाळा आमची रेतेर मुक्त जाले उपरांत 2 वरांक, आमची रेतेर 1 वरां मुक्त जाता. तर ताणें कंप्लेंट ताका कांय त्रास जाता म्हूण दिवचें न्ही. ताच्या मोतींत आसा हे क्रिस्तांवांचे हांगा करतात आनी करून वचो आनी ल्हान शब्दान करीचे. ल्हान शब्दान तुमी काले रेतेर येवचें, न्हिदो येवचें कितें, तुमी रेतेर आयकूं येवचें न्ही. त्या देखून हांवें सांगलें, ताचें मन बदली म्हूण आमी मागचें न्ही गे, ताका बरें जावन म्हूण मागचें न्ही गे. हांवें तुमी काल्याक भियेल्यात न्ही, सुपिरियरान आमकां सांगतना आमकां बेन दिसलें. तर तुमची पात्याणी कितली आसा म्हूण विचारलें हांवें. परतून तो बोर्ड ताणें खंय दवरलो म्हूण गुंतूना, आनी एक वायट बोर्ड आनी घालो, तातूंय बरयलें ते दाक्तेराचें नांव. हांवें म्हळें, संवसारांत तो एकलोच गे ताच्या त्या नांवाचो दाक्तेर, दुसऱ्या नांवाचे त्या नांवाचे दुसरे दाक्तेर नात गे. पूण आमचें इतलें लिमिटेड अंडरस्टँडींग ऑफ प्रेयर, लिमिटेड अंडरस्टँड. इट इज नॉट कॅरेक्टर असासिनेशन. त्या मनशा खातीर आमी बरें करून माग जाय. त्या मनशा तशें जावन तो वचोन ताणें सारकें जावन वचो, ताका मेळोन वचो. एक दीस आमच्या रेतेरीक दोगां ह्या वर्सा आयिल्लीं ती 2 जाणां बायल मनशां, मासली पागी आमच्या मालवणाची, सिंधुदुर्गाची. ती म्हज्या लागीं येवन म्हणा लागली, फादर म्हज्या आमच्या बॉसा खातीर मागा. मासली कोण व्हडलो मेन आसा पळय ताचे खातीर. कित्याक ताणें आमकां 7 लाख आनी 1 लाख 8 लाख दिवंक आसात फादर.
आमी जाल्यार कितें म्हणटा ताणें दिवनात फादर तो कोलो मनीस फादर ताका बरें जावन ही घाले म्हणा लागल्यो मागा फादर ताचे कितें पयशे येवंक आत पळय ते येवं दी फादर काल्याक म्हळ्यार हांवें ताचे खातीर काल्या मागं जाय तुमकां जाणा वय फादर ताका पयशे आयल्यार तूं आमकां दिता की ना पळय वॉट ए वंडरफूल एटिट्यूड देवा फिशर फोक देर तांकां ABCD आई कांय येना तांकां हिंदेचें येना फकत मासली किंवा मात गोत्तो तांकां जाल्यार ती म्हणा लागली या फुडें आयले जाल्यार परतून ती म्हणा लागली म्हाका पोर आहली ती हांव 2 हप्ते पयलें फादर ताणें आनी कितें दिवनान फादर 7 लाख कित्याक म्हळ्यार ताकाय पयशे येवनान फादर ताकाय पयशे येवनात मागा फादर ताचे खातीर आमचे खातीर मागा म्हणना ती आमचे खातीर मागा म्हणना ताचे खातीर मागा हांवें ताका वॉट अ ग्रेटनेस ऑफ दीस लेडी हा कसलें एक तिचें मन ताका पयशे आयल्यार तो आमकां दितालो हें आमच्या मतीन जायत्या जाणांचें ना ताणें दिवंक आसलें फादर तो दिवना फादर ताका कित्याक बरें जाता फादर ताका बरें म्हळ्यार आमचे मतीन कितें वता ताका बरें जावन नजो ताका बरें जाल्यार मात तो तुका दितालो न्ही ताका वायट जाल्यार तो कित्याक तुका दिता कसो दितालो दिवंक जायना तें आमी पयलेंची न्हू कॅरेक्टर असासिनेशन आमचें मागणें जावन आसा जायते पटी आनी लास्टाचें जावन आसा मोगाचें न्हू रिसिटेशन आनी कॉम्पिटिशन जायते रिसिटेशन आनी कॉम्पिटिशन केन्ना तुवें तें तुज्या काळजा भितर जावन तुवें पातयेणेर मागताय पळय तें तुका मेळटा आमचें तें आसात ना म्हणना हांव तुका थोडे जाण भारी बरें मागणें करता उरले घाल म्हणटा ते भारी बरें करता त्या करून तुका तोंड आसा न्ही माग तुका जाय जाल्यार बरी माग कोणें जावना तेच बरी कर येस बरी कर कोणें जावना कितें मागणें म्हळ्यार एक संबंध आमचो देवा कडेन आवर रिलेशनशीप विथ गॉड आर रिलेशनशीप विथ गॉड मागणें म्हळ्यार म्हजें उलोवणें म्हज्या लावारा कडेन म्हजो लावार जेजू ताचे कडेन म्हजें उलोवणें मागणें म्हळ्यार निरंतर वेता आसतना खंय वेता आसतना ताचे विशयान हांवें उलोवचें तुजे बरी ना कोण गाय तुजे बरी ना कोण गाय अंतराळी प्रत्वेरी तुजे बरी ना कोण गाय सर्वेस्परा देवा म्हज्या तुजे बरी ना कोण गाय अंतराळी प्रत्वेरी तुजे बरी ना कोण गाय पळया कितें तुका मागोंक आसा कशें मागोंक आसा त्या प्रमाणे मागचें मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आनी त्या वेळार देव वट्या तरान आमचे मागणें आयकतालो मात न्ही आमी मागची रीत आसा पळय आमी पातखी आमकां बक्षिलांगी नांगी आमचेर तसले गुन्या मांडला कोणा म्हजी पातकां बक्षोन कोणा ना सगळ्यांची पातकां बक्षिता जेजू आनी तुजी आनी म्हजी पातकां तो खंडीत जावन उडास दवरिना हें जावन आसा जेजूचें काळीज तें आमी समजून घेतलें जाल्यार कितलें पातकी आसलें दुसरें तुमकां खंयचेंय तशें समजून घेवंक कश्ट जाता जाल्यार एखादो वेळा हांवें पातक करतना जेजू मुखार हांव आसुल्लो आनी आशिल्लें जाल्यार जेजू कितें म्हणटा आसुल्लो आनी मुखार पातक करिनाका येद्दोळ तुवें कितें केलां मोगाचें न्हू जावं बरो ल्हान ह्या व्हड त्या देखून हांव कोणेंय कंप्लेन करतना हांव विचारचें एकली कंप्लेन गोंयकार न्हू म्हणूंक लागली फादर म्हजी सासू माई बरी ना बरी न्ही हांव बरी ना न्ही बरी न्ही कित्याक तिणें म्हाका जायतें दुखेलां कितें दुखेलां काजर जावन 17 वर्सां जालीं काजर जाल्यार पयल्या वर्सा तिणें कितें म्हळें गोताय तुमकां कितें म्हळें म्हजो घोव कुवेटान आसलो त्या वेळार तिणें म्हाका म्हळें तूं कोणा वट्टू येताय हांवें विचारलें तसो गोवी आहलो थंय तूं कोणा वट्टू गेला हिंग ना मागीर कितें प्रॉब्लेम तुका तूं कोणा वट्टू वचना जाल्यार तुका कितें प्रॉब्लेम लीव इट वन सेकंडली तूं कोणा वट्टू गेला हांवें म्हणटा न्ही ती कित्याक म्हळ्यार गोंयांत टॅक्सीचे रेट बारी हाय रिक्षाची रेट बारी हाय त्या देखून ते पायलट म्हण आसात बायक काडून आसतात ते ताचे फाटल्यान तूं बसोन वचतना निणे पळयलें कोणा पायलटा वट्टू वय की न्ही ती म्हणटा कोणा फाटल्यान गेला हांवें तूं घालें पायलटाच्या मुखार बसोन सोडटाय तुका तो तुवें फाटल्यान बसचें न्ही पायलटाच्या तुजो जागो येताना पायलटा पयशे दिवन तुवें देंवचें न्ही तुवें ड्रायव करूंक जाताय गो म्हळें ना तशें न्ही दुसरें तुवें एकादोळ तूं गेलें तूं म्हण चिंत्या तूं चुकोन पडलें तूं म्हण चिंत्या तूं एक बरें कुमसार जावन आनी मुखार पातक करिनाका म्हण जेजून सांगलां गी ना सांगला मागीर कित्याक तें काणोन कर गताय बाये भितरल्या भितर 17 वर्सां जालीं काजर जावन आजुनूय सांगता तो गायी म्हजे भितर आसा म्हाका आनी कितें म्हज्या मतीन खाता आनी खाता आनी खाता तर आज जावन तेंत का शीत काय नाका म्हळ्यार तेंत का
आनी तुका आनी कांय करच ना तिणें सांगिल्लें तें केल्यार पुरो ओड जा. जायते जाणां आमकां मोगाचेर कळीत ना. जेजू आमचो मोग करता की ना. तो एखादो मोग केलो जाल्यार आमी केल्या पातकां आमकां शिक्षा दिता. जेजू आमकां शिक्षा दिता ना. पातकांची शिक्षा पावल संपावल म्हणटा कितें मरण. केंच्या मरण? ह्या संवसाराक न्ही, आमच्या जिवाक मरण. फुलनेस ऑफ लायफ ताका मरण. आमी पळय तडवडी गुगी बरी बसता पळय तें मरण. तसलें जिवना मरण. यू शूड हॅव लायफ, फुलनेस ऑफ लायफ. कितेंय जावन तुमकां लास्ट ओके हांव म्हणजे मीस शॉर्ट करता भिये नाका ओके. ह्या मिसान कितें सांगचें न्ही हांव हांगा सांगता. पोर म्हागेच्यान पोर आयतार हांव घरा गेलो. घरा गेल्यार हांव केदाळ बसना. हांव इल्लें कोरें आनी काणून आसा जॉन आमचो तो सत्त जॉनाक कितें ती संवय तो टायम नासल्यार तो ते कर. हांव इल्लें कोरें काडून कोणटालो घालें इल्लें रूख आनी लावची संवय. ते वेत आसतना पळय ते फामाची मांडिल्ली पळोवंकूच ना. ते म्हजी स्लिपर न्ही टाक्का पडलो. म्हजो पांय लास्ट 2 पटी फ्रॅक्चर जालो. तो पांय परतून दूख सुरू जालो आनी इतलो सुजलो. आनी एक सिरियस मोटी जाली की मुगाचे न्हू पांय सकयल दवरूंक जायना. सोमारा जावन फ्रायडे म्हणसर टायम टेबल घालां. आतां कितें करचें म्हूण कळीत जावना. गेलो घरा उंच केलें आनी म्हज्या कजीन भयणी कडेन सांगलें वचून सीदा एक तें स्प्रे ओलीनी हाड आनी एक तेल हाड आनी तें घालें. आसो खाली 2 घंटे मात्र ट्रेनाक वचोंक. तितल्या भितर हांव रेडी जालो आनी हांव वचोंक जायना. आतां तुमी रावा घरा म्हणल्यार ना 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 रावोंक जायना. म्हजें टायम टेबल आसा हांवें वचत मोगाचें न्हू पांय दवरूंक जायनातलो. म्हाका इल्लें खंत जाली. कित्याक म्हळ्यार एवढी हात दूख आसता एवढी पांय दूख आसता. हें खालें काय कित्याक असो करता काय देव न्ही. पूण तो आनी एकलो आहा पळय तो ताका आनी देव सोडून वचो म्हूण चिंतलें आनी गेलो. वचून एक मिस्टेक जाली. खालें म्हळ्यार हे तकली उंच जाली पळय. एकच जाणें हांवें चिंतलें आतां कशें म्हण करून टिकेट बूक करचें. हांवें जनरल कंपार्टमेंटान वयचें. आतां जनरल कंपार्टमेंटान पांय नीट धरूंक जायना. वचून ठक्क म्हण एक 2-12 सिटी आहले. हांवें वचून टिकेट बूक केली. टिकेट बूक कर तें रातीचें ट्रेन मडगांव एर्नाकुळम वचून रावलो. S237 म्हूण आसा. S237 ट्रेना भितर वचून पळयत एकलो न्हिदला. हांवें म्हळें हाका कोणें ही सीट दिली काय म्हूण चिंतून आनी इल्लो हांव इमिडियटली उठोना. ताका सायडीर एक सीट आसली. एक 15 मिनटां तें इल्लो आड पडलो. मागीर परतून चिंतलें आनी हांव हांगा आड पडलो. आनी एकलो येत जाल्यार कोडयाळ प्रॉब्लेम जाता न्ही. उडपी जावन कोडयाळा म्हणसर न्हिदयत मागीर सोडटा तें म्हूण चिंतलें आनी ताका वचून अल्टार उठयलें आनी सांगलें बाई साब S237 मेरा है. तो म्हणा लागलो मेरा है. आतां दोगांनी एका सिटीर न्हिदोंक जायना. तोय मोठो हांव इल्लो मोठोच. आतां कालें करचें हांवें दाखयलें ताका. ताणें म्हाका दाखयलें ताची कन्फर्म सीट आनी ताणें TCन ताणें ऑलरेडी रायट केला. आनी त्या वेळार म्हाका कळ्ळें कालें की गडबड जाल्या. पाटी येवन त्या सिटीर बसलो. म्हजें मोबायल काडून पळयतना 10th ट्रेन त्याच दीस सांजेर दनपारां 8:00 पाटी येता. तें राती हांगा पूण 8:00 ते पाटी येता. हांवें घालें गेलां म्हळ्यार उडपी टू त्रिशूर म्हणच्या बदलाक त्रिशूर टू उडपीची टिकेट बूक करून जाल्या. देवा आतां अशें पांय एकाद कशें दुखता म्हण पळयलो तुमकां कॉल करचें म्हण कळीत ना. आतां त्या आनी म्हज्या कडेन टिकेटी ना. जनरल टिकेट बूक करया म्हळ्यार रेल वाहनान जायना. ट्रेनार आसतना करूंक जायना. मागीर पळयलें मँगलोर रावलें. मँगलोर रावतना कालें आसात 5 मिनटां मात्र टायम आनी वचून रावलो 3rd प्लॅटफॉर्माक मोगाचें न्हू. आनी वो पांय काडून चलोवंक जायना. हे स्टेप्पां चडचे तुमकां आतां मँगलोर स्टेशनाचे स्टेप्स बारी हाय उरल्या कडेन तितले बुराना. आनी चडलो धांवन गेलो. वचून जनरल कंपार्टमेंटाची टिकेट काडलो आयलो. परतून सीदा स्लिपराच्या सायडीरूच वेताना जनरल कंपार्टमेंटाक गेलो. जनरल कंपार्टमेंट वचून पुरो पळयतना एक कडेन एक वयर न्हिदोंक एक सीट आसा. सीदा उडी मारलो न्हिदलो. न्हिदच्या पळय न्हिदिल्ल्या कडेन सांगलें पाद्रे पियो हांवें जायती तुजी सेवा केल्या. म्हाका थंय गेल्ल्या वेळार हांव कितलो तुजे कडेन मागतालो आनी तुवें म्हाका दिलां. फाल्यां सकाळीं उठ्ठाना म्हजो पांय दुखनातल्या बरी पळय. फाल्यां सकाळीं उठ्ठाना म्हाका पांय दूख आसो नजो. कित्याक तो पांय काडून हांव डिवायनांत अशें वण चल्लो जाल्यार ते म्हणटाले वो आनी परतून पांय दूख काणकोण आयला आनी गे म्हणटाले म्हण. मोगाचें न्हू 9 वरां ट्रेन त्रिशूर रावलें. आतां कालें करचें म्हण इल्लो पांय धरून पळयलो कांय दुखाना. पांय अशें धरल्यार कळना. थंय उडी मारीचें न्ही. आतां सकयल जंप मारीचें तसले सिटी न्ही हे जनरल कंपार्टमेंटा सिटी सकयल एक आनी वयर एक. आनी आतां घालें गेलें थंय जंप मारलो सकयल. पांय दुखना. पळया म्हण चप्पल घालून मुखार वेता मोगाचें न्हू.
चुरूचूर पाय दुखना मोगाचेर सोमारा दीस. वॉट ए चेंज, वॉट ए मिरेकल. हांवें म्हळें बापा पाद्रे पियो कसलो एक सांतो आनी तो परफेक्टली वॉकिंग मोगाचें परफेक्टली वॉकिंग. ताचे उपरांत हांव गेलो त्या दीस सगळीं सेशनां गेली. एक दीस सयत हांव ताचे उपरांत बसलोय ना त्या पांया विशयी चिंतिल्लें ना मोगाचें. त्या दोळा हांवें चिंतलें आमी मागण्यांत आसोन देवा वयर बावडत दवरून देवाच्या मोगांत आमी मागलें जाल्यार देव आमी मागिल्लें दिता गी ना, दिता गी ना, दिता. दीस माय लेग वत्तू पांय तो वस्सू पांय. आनी त्या पांयाक मोगाचें न्हू हांव इतलो खंतींत बुडूलो गी. मात इमिडिएटली म्हजी खंत इमिडिएटली हांव चेंज करता. हांवें सांगलें तूं आसतना कित्याक तूं आसतना हांवें कित्याक खंत काडी जाय. पाद्र पियो न्हू. ताचे उपरांत हांवें म्हळें पाद्रे पियो इज रियली ए वंडरफूल. हांगा आसतना मस्त म्हाका पातयणी आली. आतां जाल्यार म्हज्या सगळ्या सर्मांत पाद्रे पियोच्या विशयान उलयनातलो दीस हांवें ना म्हज्या पडटा रेतिरे मंदिरांत. हर एक फावटी हांव उलयता कित्याक तो सांत. आनी ताणें देवाचो अर्थ मोग केलो. ताणें एक दीस चिंतूं ना देव म्हज्या पातकांक म्हाका शिक्षा दितलो म्हूण ना. देवाचो मोग ताणें अनुभव केलो. तूं आनी हांव देवाचो मोग अनुभव करतना एकच तुमचे कडेन हांवें विचारचें तुमचें पवित्रपणाचें जिवन इल्लें उंचल्या मटाक व्हरा आनी जेजू केन्नाच शिक्षा दिना म्हण न्हू मेळिल्ली फातक करूंक वचनाकात. पातकां विणें जियोंक पळया मोगाचें न्हू. एंड इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल. हांवें तें म्हज्या जिवनान अनुभव केला. आनी मात आमी कितें म्हणटा ते बरो मनीस दिसाक 7 फावटी पडटालो खंय पडचे म्हण कांय सांगोना. पडटालो खंय म्हणा पडत म्हूण सांगोना. त्या देखून बऱ्या तरान जियोंक देव आमकां आदार दिवं दी. मिसाच्या बलिदानांत आमी भागीदार जावचें. मिसाच्या भागीदार जाल्ल्या उपरांत आज आमी फिजिकल हिलींग आराधन चलोवन व्हरतले. आनी त्या वेळार मगाचें न्हू व्हडा भक्तेन व्हडा भावार्थान मागा आनी आमचो देव आमकां वर्त्या तरान सांबाळटलो. आमेन. मिसा वेळार हांव सरमाव दिवचो ना. हांव सदें मीस करतलो आनी मिसा उपरांत आमी इमिडिएटली आराधनाक वेतले. आनी 8 वरांक आमी ज्युस्त रावयतले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. तुमकांच तुमी विचारा जेजू तूं म्हजे सांगात आसतना म्हाका कांयच उणें ना. आमेन. गीतामी नवड्यामी आमच्या सोम्या वंदून ताका भक्ती आमी कशी आमी आमच्या रया कृत्या सोम्याची निजायकी विची महिमाताची करतांका विस्मी प्रकृतीन वाचता ताची वडवी खाय रस्ता वाकणता ताची बळवण काय नव्या नवे गीतामी नावाड्यामी आमच्या सोम्या वंदून ताका भक्तीन आमी हरसी आमी आमच्या
आमच्या ताळे उबारून सोम्या करसिया हात वयर उबारून ताका बोप मारया सर्व आमी मेळोन ताका वर्णिया उपकारांक तुज्या अर्गामी दिव्या नव्या नवे एकीत आमी आवड्यामी आमच्या सोम्या वंदून ताका भक्ती आमी असे आमी आमच्या राया मोगेच्या भावन आनी भयणीनो हे मिसाचें बलिदान ह्या इराद्या खातीर आमी भेटोवचें जावन आसा फॉर द सोल ऑफ शॉन मथायस बाय मिस जुलियट फॉर द सोल्स ऑफ पास्कल लेतिशा आर्ची बाय मिसेस क्लारा हे सत्य संवाद देव मुखार आमी दवरया देवाक अर्गां दिवया देव उपकार बावडया मिसाचें बलिदान माये मोगान एक कुटुंब जावन आतां आमी संभ्रमया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमच्याय सोवे आसो तुमच्याय सवे आसो क्रिस्त देव म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जाकेवाच्या जिवनांत तुमी पळयलें जाल्यार खेतनावर एक जाकेव सुडका जोडूंक ना त्या पातकांत आसुल्लो ताचे थंय तसली संवसारी आशा आसली तेन्ना सगळें ताका जाय आसलें केन्ना जेजून ताचें काळीज उक्तें गेलें जेजूक ताणें पळयलें काळजान ताणें पळयलें आनी जेजून ताका आपयलें त्या घडये जावन ताचें जिवन संपूर्ण ताणें नवें केलें त्या खातीर तो म्हणटा केन्ना जेजून म्हाका आपयलें त्या घडयेंतावन आय बिकम फ्री ही कॉल मी डावन फ्रॉम द सिकमोर ट्री टू बिकम मोर फ्री आनी असलें जीवन जाकेव जियेत आसतना हेदळ वरेक तो पुंज येतालो सगळे सर्ती घेतालो हेरांक दोगो दितालो आनी आज तो म्हणा लागलो हांव म्हज्या आस्तींतलो अर्द वांटो दुबळ्यांक दिता कोणाय काय दोगो दिलो जाल्यार कोणाचें कांय चड लुटलां जाल्यार कोणाक कांय वंचन केलां कोणाय कांय हांवें सर्तीक देवें घेतलां तांकां 4 वांट्यांनी हांव पाटी दितालो असली सुटका सोडवण मोगाचें न्हू आमी भोगूंक जाय आनी तें जावन आसा रिट्रिटींग आवर सेल्फ आमी करचें ती अर्यकी कार्यां ह्या संवसारी लौकीक वस्तू फाटल्यान ह्या संवसारी आशा फाटल्यान न्हय सर्गींच्या राजांत एक जावन सोम्याचे वर्ते जिवन आमच्या जिवनांत आमी जियोवच्याक आनी सोम्या बरी जावच्याक तसलें सोम्या बरी जिवन आमी जियेतना तो खरो संतोश आनी उल्हास आमचो जातालो तर धैर्य घेया मोगाचें न्हू कितेंय येवन कितलेय कश्ट येवन कितलेय वंदण येवन कितलेय बंदड आसून भियोवची गरज ना जेजू आसतना भियोवची गरज ना पूण जेजू वयर खरो बावार्थ आनी बरवसो आमकां आसूंक जाय आनी तसलें बरें जिवन जियोंक जेजू आमकां आपयता आमची काळजां मनां नितळ करया एका काळजाच्या एका मनाचें जावच्याक आमची पातकां वळखून घेवन सांगता म्हणया हांव पातकी सरपददार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता मनान चिंतून तोंडांत सरून वायट आनी बरें सणून हांवें जायती पातकां गेल्यार हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध हे पसून बगेल सदांच अवकार मरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं विनंतीकात म्हूण प्रार्थना मागता सरपददा देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सृश्टाच्या जिविताक फावो आमेन सोम्या काकूत सोम्या काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोम्या काकूत सोम्या काकूत प्रार्थया
सर्गेंच्या बापा भाग्यवंत तुमिंगान आपल्या शिकवण आनी उर्बेन तुझ्या पवित्र सभे भोवमालादीक आदार दिलो आनी तिचे सेवे खातीर आपली म्हत्वाची संस्था घडोवन हाडली. तुझ्या स्वताच्या श्रेष्ठ परगटणाऱ्याचे विनवणेन आमच्या काळजांनी बावडतेच्या सताचो मोग वाडय आनी ह्या सताचो उजवाड हेरांक पावो आमकां उर्बेवंत कर. हांवें मागता आमच्या सुम्याद पुता जेजो क्रिस्ता वरवीं तो करो दे तुजे सं पवित्र आत्म्याचेपणान जियेता आनी राजवट चलयता सस्तांच्या सासना. आमेन. हबाकूक प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्परा ससनागतांक तूं म्हजो पवित्र देव न्हय, तूं खरोच अमर. सर्वेस्परा आमचो न्याय निर्णय करच्या खातीर तुवें कायदेगारांक आपयलाय. आमच्या कडपाक आमकां शिक्षा रावच्या खातीर तुवें तांकां नेमलाय. तुजे दोळे इतले निर्मळ की अन्याय तुजेर पळोवंक जायना. तर विश्वासघातक्याक तूं कित्याक पळयताय आनी नश्टो मनीस आपणा प्रास प्रामाणीक आसलेल्या मनशाक गिळटना तूं कित्याक ओगोस रावताय. मनशाक दर्यांतल्या मासले परी आनी दनेनांतल्या किड्या बरी तुवें कित्याक केलाय. कायदेगार तांकां आपले गरयेन वयर व्हरतात, आपल्या जाळान ते तांकां धरतात, रांपणेन पागून तांकां जमा करतात आनी उपरांत संतोसतात आनी उल्हास करतात. देखून ते आपल्या जाळाक बाली भेटयतात आनी आपले रांपणे मुखार दुंप लासतात. कित्याक ह्या वरवीं तांकां व्हड फायदो लाभता आनी भरपूर जेवंक खावंक मेळटा. तरी तांणी आपली जाळां रिती करीत रावंक जाय आनी राष्ट्रचो दयानासता संवार करूंक जाय. हांव म्हज्या फारावाच्या बुरजाचेर उबो रावतलो, पागाराचेर हांव स्थान घेतलो आनी तो म्हाका कितें सांगता आनी म्हज्या ग्राणाक म्हाका कसली जाप दिता तें पळोवंक हांव रावतलो. तेन्ना सर्वेस्वर म्हाका जाप दिली आनी म्हळें, दर्शन बरोवन दवर आनी तें संपेपणी वाचून जावच्या खातीर फळयांचेर तें बरय. हें दर्शन आपल्या नेमलेल्या काळा पासत तें शेवटी उशेन उलयता आनी तें पटयना. तें गळे करीत जाल्यार ताची वाट पळोवन राव, कित्याक तें खरेंच येतलें. तें येवंक लांब काळ लागचो ना. पळय, जो मनीस प्रामाणीक न्हय तो नंस जातलो, पूण प्रामाणीक मनीस आपल्या विस्वासीपणा वरवीं जियेतलो. देवाचें उतर हें. तुजी वाट पळयतेल्यांक सर्वेस्परा तूं केदें सांडिना. तुजी वाट पळयतेल्यांक सर्वेस्परा तूं केदें सांडिना. सर्वेस्पोर सदां काळ राज्य करता, म्हूण सुबेक म्हूण आपलें नित्यासन ताणें मांडला. न्याय नितीन हो संवसार तो चलोवन व्हरता. पक्षपात करिनासतना परजांचें तो पालन करता. तुजी वाट पळयतेल्यांक सर्वेस्पोरा तूं केदें सांडिना. जुलूम भोगतेल्यांक सर्वेस्पोरूस आसरो. आकांताच्या वेळार
तो सुतांचे खोटे तुझे नांव वळखताली सर्वेस्परा तुजेर विश्वास दवरता तुजी वाट पळयतेल्यांक तूं केदीस सांडिनाय तुजी वाट पळयतेल्यांक सर्वेस्परा तूं केदी सांडिना तुझी वाट पळयतेल्यांक सर्वेस्परा तूं केदी सांडिना. सकळ आमी उबी रावया आनी मिसाचो उद्गार आमी गायन करया. Alleluia, Alleluia, Alleluia. आमच्या सोडवणदार जेजू क्रिस्तान मरणाचो नाश केलो आनी नवें जिवीत सुवार्ते मरिपात उसवाडाक हाडले. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. साम लोका परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्थ महिमा तुका येसोमिया. तो येरिकोन भितरसन शारांतल्यान सोलोन वेतालो. थंय जाख्यो नांवाचो एकलो सुंकागाराचो मुखेली आनी दडवादीक मनीस आसलो. जेजू कोण म्हूण पळोवंक तो बारीच आशेतालो, पूण तो मोठो जाल्ल्यान लोकांचे केटीन ताचे वरीं तें जालें ना. देखून ताका पळोवचे खातीर जोम्या मुखार धांवोन वचून एक रुमडीच्या रुखार चडलो, कित्याक जेजू तेणें छान वेसो आसलो. त्या जाग्यार येवन पावताच जेजून आपली दिश वय लायली आनी ताका पळोवन म्हळें, जाके वा बेगीन सकला देव आज म्हाका तुमगेर येवन रावो जाय. जाकेव सरार देवून आयलो आनी व्हडा संतोशान ताणें जेजूक स्वागत दिलो. हें पळोवन तो पातके मनशाचो सैर जावन गेला म्हणून लोक गुणगुणूंक लागलो. पूण जाकेव सकळा हुजीर उबो रावन म्हणालो, पळय सोम्या, म्हज्या आसलेलो अर्द वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटां, आनी कोणायक लुकसाण केलां जाल्यार 4 वांट्यांनी ताका हांव पाटी दितां. जेजून ताका म्हळें, आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयल्या, कित्याक होय अब्राहमाचो पूत निजाकी मनशापद सांडून गेल्लें सोदूंक आनी बाचाव करूंक म्हणून आयला. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. क्रिस्ता. सगळे बसया आनी काणिकेचें गीत आमी गावचें. तन आमचे उपसी धांव बापा, मन आमचे अर्पीत हांव तुका. धन आमचे भेटयता तुका. कान घे हे बापा, वायनूड तुका बेडोवसो. साक सांगच्या कश्टावर असो. घे तूं मोग आमच्या काळजाचो. कान घे हे बापा. पण आमचे वोपसीत हांव बापा, पण आमचे अर्पीत हांव तुका. आमचे भेटयता तुका. कान घे बापा. निमाण्या रक्ताचो थेंबो
जालो गोड तुझ्या मोगासो तो sacrifices भेटोसो कांके बापा तन आमचे वपसितांव बापा मन आमचे अर्पितांव तुका धन आमचे भेटयता तुका कांके बापा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेता त्या बापा मानता तसलें सा म्हणो मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं सर्पदेता देवा आमच्या बापा भगवंत मेंगाचे विनातीन आमची देणी आनी मागणी दाळपणान मानून घे आनी क्रिस्ती भावाड राखतात आनी परगडतात तांकां ह्या बलिदानाच्या बळान उरपेवन आनी दिरादीक कर ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्या सभे आसो आमची काळजां ओबारुया आमेन ते सर्वेस्पोरांतय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्पर पवित्र बापा सर्पद आनी सस्नाच्या देवा सरकाळी आनी सतय आमी तुका देन वासोवंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या आनंद सप्तरी सगळे मनशाक कळतर आसतना तांच्या उदार खातीर तांच्या बरेपणा खातीर तुज्या एकल्याच पुत्या संवसारांत दान दिलोय ताणें आपल्या कश्टां मरण आनी पुना जिवनपण वरवीं आमचो असोय मोग केलो गी ताणें आमकां सरपातकांतली सोडयली त्या संतोच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचो सदळबार निरंतर गायता तुजे मुखार Povit, 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 दळबारांचो सर्वेस पोरतो संतांनी संसार बोला तुझ्या वैभवा ओ सर्गे तुका जय ओ सर्गे तुका जय ओ सर्गे तुका जय ओ सर्गे तुका जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय ओ सर्गे तुका जय ओ सर्गे तुका जय ओ सर्गे तुका जय ओ सर्गे तुका जय बापा करस तू पवितून सगळ्या पवितपणाची झरी तुझ्या पवित्रत्म्या दडोवन ही देणी पवित कर पण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत आपल्या सुकुशेन कश्ट मरण ससूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परिक्षण जाता ताणें कॉल्स घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें ही तुमी समेस घेयात आनी हांतें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्ती खरडचें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात
마법다 서곳 버거투야 जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान घेतलो बापाच्या मरणासणे पुन्हा जिवनपणास आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि व जिवीत सोडूंडो आणि सोडवाची काल्स तुका समर्पित हांव तुज्या मुखार येवंक आणि तुजी सेवा करूंक आमकां पाव केलें देखून आमी तुका हातीन वाचता आणि जेची कूड आणि रगत सेवतेला आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्यारी एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या पितमीचेर विस्तारलेले तुज्या पयस सभेस उगडास काड लियो आमच्या बग्यान बापा पीठ पावल आमच्या गोली बापा सगळे याजके वर्गा बरोबर थिका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा जिवनपणाचो बरो सुदार मेल्यात आमच्या बाबणीची काकूत करी तांकां आनी तुज्या इश्टगते मेल्या समेस्तां तुज्या परसाळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर आम्हा समेस्तांची दाय कर म्हण आमी मागता प्रत्येक तरां भुरग्यांचे तुजी दाळची मोळची दिश्ट घाल आमची सगळी पातकां तूं बक्षिताय वोट तो मोग आमचो तुवें केलाय त्या मोगांत आमकां सदांच संतोशान जिवोवचे वर्तें भाग लाभय आमकां मरे देवाची मागीर सांगती बघ्यान तन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर असीस सम फ्रांसीस सम पाद्रे पियो सम आंतोनी सम क्लारा आनी सम दुमिंगा बरोबर सश्टाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना आमेन सुमयन भोव मोगाचें आनी आपुबायचें प्रार्थना आमकां शिकयलां तें भक्तीन सांगता म्हणुया आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्या पडोवंक दिवं नाका पूण वायटले आमकां निवा सर्वेस्परा सर वायटले आमकां निवा दया करून ह्या जिवितांत सवस्के आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदर जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान तेकतले आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकातांतली वाटय कित्यार सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्ताच्या सस्ता सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशेपण तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती समाधान आनी माया मोग सदांच तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो माया मोगाचो आनी एकवटाचो संकेत जावन मोगान एकामेकाक शांती दियात देवाची शिळये संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संवसाराचें पाप करतले आमकां शांती दी बोमोगाच्या बाबेडेनो पळय आमचो स्वामी जेजू सदांच आमचो वर्तो मोग केलो पातक करिनासतना रावन ताच्या सांगाता सदांच आपुरबायेची माय मोगाची सुखा संतोषाची जिणी जिवंक आपण दिल्लो जेजू होसो हाच्या जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकूच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली
muso restar somia tu muso ada somia sedas terpidam tus muso restar somia tu muso ada tu moja kalsan somia sedas berbeda jibita solo tu segi tahun dewlo Sonstrakses ni chiu diu cha papan to dadlo lo tujhe lagi ye tato ke dis boke sona tu ka sepanta to ke dis tane sona tu moso restar somia tu muso ada tu muja kalsan somia sedas berbeda Peranyan menagau berbos marah oleh Udar sergi dene तुझे थंका ते मान वाले पण तुझे मासोसराच्या जीवा असो दिले तुका सिवते लागते सस्ते जीवते भरे तू असो रस्तार सोम्या तू मुसो आधा तू मुझ्या काळजान सोम्या सदांच करमिना जेजू म्हणा लागलो हांव आयलां जिवीत दिवच्याक बरोन वमतोच्या मापाचें दिवच्याक प्रार्थया भोव मोगाळ बापां बागेवन दुमंगाच्या परसळे चिणये पासत तुका धीन वाचून सर्गीच्या जेवणान आमी वांटो घेतला जेवणावर पवित्र सभेन तुजी करी भक्ती वाडय तुज्या देप्तीवन प्रसंगदारचे शिकोण घेवन तुजे क्रिस्ती जिवीत सुदारत वचूं आनी ताच्या देखीन आनी मागण्यांनी जेच्या आवयस करूं मोग करूं जेजूच्या मोगांत आमी सदांच येवं आमकां पाव कर आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आणि सर पदवेदा देव
बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. क्रिस्ताच्या खऱ्या मोगान सदांच बळादीक जावच्याक आनी तेच्या मोगान जियोवच्याक वसोन्यात क्रिस्ता शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. सगळे आम्ही दिमेर पडया बघायचे. ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವಾದಿ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಾಜಧಿರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವಾದಿ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಾಜಧಿರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ, ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ, ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಆರಾಧನೆ, ಸಾಷ್ಟಾಂಗವೆರಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಆರಾಧನೆ, ಸಾಷ್ಟಾಂಗವೆರಗಿ आराधने ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ आराधने ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ आराधने. ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ, ಜಯಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ, ಜಯಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಧೂಪವ ಹಾಕುತ್ತ ಆರಾಧನೆ, ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಧೂಪವ ಹಾಕುತ್ತ ಆರಾಧನೆ, ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿ आराधने. ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಆರಾಧನೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರಿಗೆ आराधने. ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಆರಾಧನೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರಿಗೆ आराधने. ಆರಾಧನೆ ಎರಡು ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಆರಾಧನೆ
예수의 이름에 예수의 이름에 할렐루야 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 ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಪ್ರಸಾದಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಗದು ಜೋರ್ತ ಮೋಗಾನ್ ಬರ್ಸಮ್ಯ ದೇವತೆ ಅಮಲಿ ರಗದ ಜೊತೆ ದೇವೈ ನವಳ ಯಾಗರಾಗ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಸ ರಾಜ್ಯ ಕಬರ್ಯಾದ ಆಪರ್ಸಮ್ಯ ಚಂದಮ್ಲಾಡ ದೇವರ ಮಗ heal them under care and protection ya mogan nagaba bose orta mogan de ya sadabakta baglai yes warna apta bakya barsamya hallelujah 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 ಸಮಯಮಗಾರಾಮೆ ಅಸ ಯೇಸುವಿನ ಮಧ್ಯೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ಯೇಸುನೊಡನೆ ನಾವು ಒಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ तत्व जेसू आमकां पळयता पवित्र सक्रामेंतान असलो जेसू आमचो खरो मोग करता आमकां सदांच ताच्या मोगांची ओंको आपयता आनी ताच्या मोगांत आमी जियेली खंडीत जावन मोगाचें न्हू वाट सुखान आसतना बऱ्या वाटेन चलो आमकां तो शिकयता तर आमी आमची तकलीफ आगोवन समयमुखार संपूर्ण आमकां समर्पीत करया आमचें काळीज आमचें मोन आमची कूड आत्मा सगळें जेजू मुखार आमी देवया जेसू नामान करया आमकां समर्पिया मोग तुजो सगळे आमी उबे रावया मोगाचेनो जेब एंटनी जैनेट एंजल फियोना रुबन सिल्विया हेनरी जॉसी ह्या वेळार जेसून तुमकां म्हणलें उतरां हिंस बाथिमेयाक त्या दीस जेजून लागीं हाडा म्हूण सांगले उपरांत बाथिमे व्हडा मोगान जेजू लागीं पावुल्लो आनी ह्या वेळा जेजून ताका म्हळें हांवें तुका कितें करी जाय हांवें तुका कितें करी जाय तींच उतरां आज जेजू तुमकां विचारता हांवें तुका कितें करी जाय ನಾನು ನಿನಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಬಾರ್ತಿಮೇಯನಿಗೆ ಕೇಳಿದ ಅದೇ ಸವಾಲನ್ನು ಇವತ್ತು ನಿನಗೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ तर मोगाचेनो तें सवाल जेजू आज हर एकल्याक आमकां विचारता थोड्यांचें नांव ताणें काडलां सांग बरो आनी थोड्यांक तो वर्त्या तरान मोगान आपयता आनी आमकां हर एकल्याक तो म्हणटा हांवें तुका कितें करी जाय तर बार्तिमेय म्हणा लागलो म्हाका दिश्ट जाय म्हाका दिश्ट दी जेजो आनी त्याच वेळा जेजो म्हणा लागलो घे ही दिश्ट आनी वच आनी त्याच वेळा बार्तिमेय दिश्टेंत उक्तो जालो बायले दोळे ताचे उक्ते जाले आनी त्या उपरांत व्हडा संतोशान ताणें जेजूक अर्गां दिली ताच्या पयलेंच बार्तिमेयाचें काळीज उमाळटालें कित्याक बार्तिमेयाक कळीत आसलें जेजू आयलो जाल्यार म्हजो ताळो आयकलो जाल्यार तो म्हाका खाली हातांनी पाटी धाडिना आज ह्या रितीर गायल्या तुमकां ह्या आराधनांत जेजू पाटी खाली हातांनी धाडिना मोगाचेनो
बावडतान बरन तुवें जेजू कडेन मागलें जाल्यार खंडीत जावन तो तुका पाटी धाडिना कित्याक ताणें तुजे कश्ट पळयल्यार तुजी पीडा पळयल्या he has seen your burden he has seen your ನಿನ್ನ ರೋಗಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ನಿನ್ನ ವ್ಯಾಕುಲತೆಯನ್ನು ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ अरे येसू निम्मडेन इरुवाग तुमच्या मदगात तो आसतना आमी सगळीं एका काळजाची बावडतान मागया खंडीत जावन जेजू आयिल्ल्यांक हर एक लागी आपडटलो हर एक लागी गुण करतलो बरो करतलो कित्याक तो म्हजो जेजू तो म्हाका केदीन सडसडिना तो म्हज्या लागीं आसतना कांय सोडना बड्या संतोषान उल्हासान जेजूचे वर्ते गीत हांव गाव ताका स्तुती करया ताका अर्घ्य दिवया ताची महिमा आनी परगट चिडी ओगलापया जेजू पदवेधार ताचो अधिकार सर्गा संसारात सदा सर्वदा जेजू पदवेदार ताचो अधिकार सर्गा संसारात सदा सर्वदा दर्यो गाजता सूर्यो लाजता तारा रे ताची महिमा दर्यो गाजता सूर्यो लाजता तारा रे ताची महिमा Alleluia, 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 Alleluia alleluia, Alleluia alleluia, Alleluia आणि मान आणि गौरव देऊया सदा ताका आमच्या आणि ध्यान आणि वाग्दान मान आणि गौरव देऊया सदा ताका आमच्या राया सुखा कुलठार आमकां बक्षिता दैराणी कृपा तो दक्षिता जेजू खाकुलदार आमकां बक्षिता दैराणी कृपा तो दक्षिता पातकाच्या कोंडान बुडोन आसलेल्या आत्म्याक तो जादू नितळ तो करता पातकाच्या कोंडान बुडोन आसलेल्या आत्म्याक तो जादू नितळ तो करता Alleluia, 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 Alleluia alleluia, Alleluia alleluia, Alleluia मान आणि मागण्या मान आणि गौरव देऊया सदा ताका आमच्या रया आणि मान आणि मागण्या मान आणि गौरव देऊया सदा ताका आमच्या राया दंडळची मेठा पदरकड पावय तोरा वयता मोच्या जिविता दंडलची मेठा बदरकड पावोय तोरा वयता नव्या जिविता मोच्या ताळ्यात एक नवे गायन तो गावयता नव्या जिविता मोच्या ताळ्यात एक नवे गाया तो गावयता Alleluia, 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 Alleluia alleluia, alleluia, Alleluia मान आणि मागण्या
जायते जाण जेजूच्या परगड चिडयांचे उतर आयकले, सत मानले, बरें जालें, बावडथान भरले आनी उपरांत वेता आसतना व्हडा संतोषान जेजूचें नांव गाजयत एक साक्षी जावंक शकले. आज आमी तेंचे देवाचें उतर आयकोन आमी जेजूचे खरे साक्षी जावच्याक जेजू आमकां आपयता. माथेवस एवंजल chapter 8 verse 5 to 13. उपरांत जेजू कपेरनावान भितर सरतच एक शतापती ताचे सरसी आयलो आनी विनंती करून म्हणालो, सायबा, म्हज्या साकराक आर मारल्या आनी घरान पडोन तो कठीण वळवळटा. जेजू ताका म्हणालो, हांव येवन ताका बरो करता. शतापतीन जाप दिवन म्हळें, सायबा, तूं म्हज्या घरा भितर सरोंक हांव योग्य न्हय. तूं एक उतर सांगशी जाल्यार पुरो, म्हजो साकर बरो जातलो. हांव जाल्यार दुसऱ्याच्या हाताखाल आसा आनी म्हजे खाली सैनीक आसात. एकल्याक हांव वच म्हणटा तो वेता आनी एकल्याक हे म्हणटा तो येता आनी म्हज्या साकराक हें कर म्हणटा तो करता. इतलें आयकोन जेजू अजाप जालो आनी ताचो पाटलाव कनेतेल्यांक तो म्हणालो, सतत हांव तुमकां सांगता, येदो व्हड बावट इस्रायलां सयत कोणाय थंय म्हाका मेळ्ळलो ना. उपरांत जेजू शतापतीक सांगी लागलो, तूं आतां घरा वच आनी तुवें सत मानलेले प्रमाणे तुका जावं. आनी तेच घडये ताचो साकर बरो जालो. जेजूचे शुभ वर्तमान वखणी तुका क्रिस्ता. बश्या मोगाच्यानो जेजून आज आमकां आपयला ह्या जाग्याक. सगळ्यांक आमकां ताणें इसारची इतलेंच तुका बरें जावंक जाय. डू यू वांट टू बी हील्ड? ನಿನಗೆ ಸ್ವಸ್ಥನಾಗಬೇಕು, ಸ್ವಸ್ಥಳಾಗಬೇಕು. आमी जेजूक सांगया, वय सोम्या, आय बिलीव, हांव पातयेता तूं म्हाका बरो करतलोय म्हण. खंडीत जावन तूं म्हाका बरो करतलोय. जेजून इसारून मोगाच्यानो कितलीं वर्सां तुका ही पिडा आसा, कितल्या तेंपातान तूं वळवळटाय म्हण जेजून इसारुना. कितली सिरियस तुजी पिडा म्हण ताणें इसारुना. पूण जेजू म्हणटा, तूं पातयेताय की हांव तुका बरें करूंक शकता म्हण. तेंच क्वेश्चन ह्या सवाल म्हज्या काळजा भितर आज उपसला जावंक पुरो. तडबडी म्हाका चिंता, हांव बरो जातलो गी, जेजू म्हाका बरो करतलो गी. वय एक दुबाव, हो एक दुबाव सबार जाणांक आमकां दोसता. कित्याक की म्हळ्यार मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, जायते बडी आमी भावंत नासतना वचून आमी बरी जायनात आयल्या वेळार आमकां बघता जेजू ह्या रेतेर आयिल्ल्या वेळार हांगा म्हाका बरो करतलो गी. जेजू म्हणटा, यू बिलीव अँड यू वील बी हील्ड. कित्याक तूं पातयेय आनी तुका हांव बरो करतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. आज जेजू म्हणटा, तें सगळें म्हाका सोड, लीव इट टू मी. तुवें भियोवची गरज ना म्हणटा. कित्याक जेच्या त्या जिवनांत आमी जियेत आसतना आमी भियोवची गरज ना मोगाच्या भावा आनी भयणी. त्या देखून जेजून आज आमकां सांगली उतरां. तेच शताधिपतीन त्या जेजू लागीं वचून म्हणा लागलो, म्हजो साकर बरो ना,
आमच्या घरची कोणी बरी नासल्यार आमी वता, आमची घरची कुटुंबाची बरी नासल्यार आमी वचून विचारता. पूण साकर कामाची बरी नासल्यार बारी उणें विचारचें. पूण जेजून ह्या मनशाचें काळीज पळयलें. तो मनीस जावन आसलो एक रोमाकार, तो जुदेव न्हय, आनी रोमाचो अधिपती केन्नाच जुदेवांक क्यार करिना. ताणें ताका सलाम घालूंक येना, ताणें सलाम घालूंक आसली, सल्यूट मारूंक आसली एकच एकल्याक सीझर तसो राय, आनी ताका ताणें सैबा धन्या लॉर्ड म्हूण आपोवंक आसलें. उरल्या कोणाक आपेनात रोमाकार. पूण एक शताधिपती हांगा जेजूक सैबा म्हूण आपयचें जाल्यार हाका कारण कितें म्हूण तुमी चिंतलें जाल्यार कारण इतलेंच, ह्या शताधिपतीन जेजू विशयन आयकल्लें. जेजूचो पावर ताका कळीत आसलो, ताची अथॉरिटी, ताचो अधिकार ताका कळीत आसलो, ताची सकत ताका कळीत आसली. ही न्यूज पावर ಅವರಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಅಧಿಕಾರ ತಿಳಿದಿತ್ತು. आणि ह्या खातीर कितें कर लागलो, ताका ताणें आयकल्लें जेजून असली कोड एका मिनिटा भितर एका उतरांनीच काण उडयल्ली. आरिगाराक नितळ केल्लो, मात तें आसता मेल्ल्यांक उडयलें. विधवीच्या पुताक जेजू तिका पळय लागलो आनी म्हणा लागलो, बाये रडताय कित्याक, हांव आसतना रडची गरज ना म्हणा लागलो. ओत्त जेजू आज तो म्हणटा तुजे कश्ट पळयल्यात, तुजे वळवळ्या पळयल्यात. आय हॅव सीन युअर बर्डन्स, आय हॅव सीन युअर सिकनेस, आय हॅव सीन युअर सफरींग. वय थोड्यांची काळजां जायती रडोन आसा, जावंक बरो मोगाचें. पूण जेजू म्हणटा आय हॅव सीन इट. त्या खातीर तो म्हणा लागलो विधवीक, तुवें रडची गरज ना, हांव आसतना रडा नाका. विधीच्या पुताक ताणें उठयलें, मेल्ल्यान उठयलेलो शताधिपतीक कळीत आसलें, लाजर उठयलो ताका कळीत, हर एक ताका कळीत आसलें. मोगाचें भावन आनी भयणीनो, त्या देखून वो शताधिपती जेजू लागीं येवन म्हणटा, सायबा म्हजो साकोर आरीच्या पिडेंत पडोन आसा. आनी खंय तुमी पळयलें जाल्यार खेताळ जेजून कोणाकी त्याच घडये येता म्हणलें ना. जायराच्या दुवेक ताचेवर हात धरून माग म्हणून जायरान विनंती करतना जेजू वचोना. ताच्या मदगात ताणें एक अजाप केलें. त्या 12 वर्सांच्या रक्तस्रावाच्या स्त्रियेक ताणें गूण केलें आनी ताचे उपरांत तो उपरांत गेलो आनी त्याचे उपरांत ताणें कितें करूंक आसलें तें ताणें केलें. पूण हांगा जेजू तट्ट करून एकच सणे म्हणा लागलो, हांव येता तुज्या घरा. कित्याक जेजू कळीत आसलो त्या शताधिपतीचो भावार्थ. तो इतलो पत्त्यानी तो नायला. तो म्हणा लागलो, सीझराचो अधिकार फकत ह्या ल्हान राष्ट्राचो जेचो अधिकार जावन आसा सर्ग आनी संवसाराचो. तें समजलो. वाऱ्या वादळाक जेजून म्हणलें ताका कळीत आसलें, थंड जा, शांत जा, जालो. आनी ह्या खातीर शताधिपती येवन जेजू कडेन विचारता, जेजू म्हज्या साकराक बरो कर. आनी तो घरा येता म्हणटना शताधिपती म्हणा, नाका नाका नाका, हांव पावनय, हांव योग्य न्हय. म्हळ्यार तुका सगळें साध्य आसा. टोटल सरेंडर मोगाचें. पूण बेंगलोर रेतेरी वता आसतना म्हाका जायते मॅसेज येयल्लो, कित्याक त्या TC पाळ्या, तंबुचेट्टी पाळ्या सेंट अँटनीचे जायते जाणां कन्नडा रेतेरीक येतात. आनी हांव ते रेतेरी वता आसतना तांचो अनुभव तांणी सगळ्यांक थोड्या जाणांनी फास्ट एक वॉट्सअप म्हाका धाडिल्लें तें पावच्या पयलें. आनी त्या वेळार तांकां गूण जालें, बरें जालें, तांची सुटका जाल्ली. तातूंत एकलो डिफेन्स ऑफिसर आसलो आनी तो म्हाका म्हणा लागलो खंय येयल्लो म्हणून. आनी ताणें म्हाका मॅसेज घाली, फादर थंय येत आसतना हांव काम पावना आसलो, तुमचे कडेन हांवें सांगलें म्हाका ऑफिसाक वचोंक जायना, म्हाका कितें जाता म्हण कळीत ना, बें दिसता. मागीर ताका हांवें थोडे टिप्स दिले, जेजू कडेन माग, टोटल सरेंडर कर म्हण हांवें ताका सांगिल्लें. आनी ताणें म्हाका रिटर्न बरयलां, फादर आयच्या रेतीरीक तुमी येता आसतना एकच एक मनशांक सांगा, एकच एक रेतीरीक आयिल्ल्यांक सांगा, टोटल सरेंडर, सगळें ताचें जिवीत ह्या जेजू वयर अवलंबन, सगळें ताचें जिवीत जेजूच्या हातांनी दिवचें आनी उरिल्लें जेजू पळयता. कित्याक आज हांव फादर खंयच्याय त्या कामाक वचोंक म्हाका भें दिसतालें, खामतालो, थंय गेल्यार कितले मिस्टेक करतालो, पूण हांव आज त्या कामान बऱ्या तरान आसा. आनी म्हाका तो तंबुचेट्टी पाळ्याच्या रेतीर उपरांत येवन मेळ्ळो आनी म्हणा लागलो, फादर कसो जाला पळया फादर, हांव कितलो बरो जाला पळया फादर, घट्टायेन बरलां फादर, जेजून म्हाका बरें केलां फादर. मोगाचें पावन आनी बेडनो तेच प्रमाणे आमच्या आनी एक रेतीरींत एकली जी चली आसली, अरावंड 28 years old. आज आसा ती, आतां म्हाका दिसता आज ट्रॅव्हल केलां तिणें, आनी ती चली आमच्या रेतीरींत आयिल्ली.
आनी ती म्हणा लागली म्हाका जायना फादर. हांवें ताका एकच सांगलें बाळा तूं जेजू कडेन माग भुरग्या माग सांग जेजू तूंच म्हाका दुसरो कोणूच सांग वर्त्या कळसान मनान सांग आनी तुजें जिवन जेजूच्या हातान सरेंडर कर. पूण त्या भुरग्याक कितले सांगल्यार ताच्या मोतीक वचना. काल परतून ब्रेस्तारा दीस परतून बापाय लागून येता आनी म्हणटा हांव तेचें हांव हांवें म्हळें जेजू सगळें कळीत आसा तुवें उलोवचें सोड जेजू कितें उलयता आयक तितलेंच दुसरें कांय करूंक ना. बस आनी माग. आनी रिजान दी लागले म्हाका मुखार सीट मेळना. जायती इन्नर हिलींग आराधनांत तुका खंय येवंक जाय तसले अरेंजमेंट्स हांव कर दितां. आनी हांवें त्या दीस सगळ्यांक कोणाक मुखार येवन बसोंक जाय बसा. आनी ते भुरगे मुखार येवन बसले गळगळ्या रडताले पळयलें हांवें तेजे दुखां खंडीत मोगाच्या न्हू जेजून ती दुखां पळयल्यान तुमची दुखां जेजू पळयल्यान शेताधिपतीचे बावडतो जेजून पळयलो आमचो बावडतो जेजू पळयता. आनी जेजू म्हणा लागलो असलो बावडतो हांवें खंय पळयलो ना. शेताधिपती म्हणा लागलो एकच एक शब्द तुवें सांगल्या पुरो आनी म्हजो साकर बरो जातलो. मोगाचे भावन आनी बेडिनो आज जेजून एकच एक शब्द सांगल्या पुरो आनी आमी बरीं जातले. आमचें समर्पण जेजू मुखार करया मोगाचें न्हू संपूर्ण तरान जेजू मुखार करया. आनी जेजू आमकां ह्या वेळा सांगता तुजें समर्पण दी खंत बेजाराय आसा वय सगळी दी घाल ताजेले घाल आनी टोटल सरेंडर ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆ ಸಮರ್ಪಿಸು. ಯೇಸುವಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡು. ಯೇಸುವಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀನೇ ಆಧಾರ. ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ, ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಡೆಯಲಿ ಎಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು माझे काळीज माझे गोड माझे विश्वे माझे मत माझे सगळ्यांचे जीवन सम्या मुखार समर्पित कर. तो म्हणा लागलो एक शब्द सांगल्या पुरो आनी म्हजो साकर बरो जातलो. जेजू तुवें एक शब्द सांगल्या पुरो म्हजें सगळें जिवीत बदली जातालें. जेजू त्याच त्या बावडटांत आमी आमचें समर्पण करया. Mozo somi, tos mozo Dev, wakani tuka kalsanta. Tos mozo rasnal, tos mozo dhani, wakani tuka kalsanta. Tos mozo somi, tos mozo somi Dev, tos mozo Dev. wakani tuka kalsanta. Rasna tos mozo rasna dhani, tos mozo dhani, wakani tuka kalsanta. Tos mozo adhar, tos moje bhol, wakani tuka kalsanta. Tos mozo asro, tos moje su, wakani tuka kalsanta. Adhar, tos mozo adhar, tos moje bol, wakani tuka kalsanta. Tos mozo asro, tos mozo asro, tos moje su, wakani tuka kalsanta. Tu Jesu uswar mozo sangtela alaksh karo विश्वास तुझेर मोजो देवा. तूच जेजू केलो मोजो मोका आनी तू तुजो ताबोन तुजे सरशी येता. तोच मोजो सोमी, तोच मोजो देव, wakani tuka kalsanta. Tोच मोजो रस्तार, तोच मोजो रस्ता, तोच मोजो धनी, wakani tuka kalsanta. तोच मोजो आधार,
तोच म्हजें बळ वखणी तुका कळसंता तोच म्हजो आसरो तोच म्हजें सो वखणी तुका कळसंता तूं जेजू सांगात म्हजो वायटा वेळार आदार तुजो कोपान तुज्या संतोष कितलो तूं जेजू राय म्हजो कुर्तेसो समदीर जोसो तारक म्हज्या जिविताचो तोच म्हजो सोबी तोच म्हजो देव वखणी तुका कळसंता रसनार तोच म्हजो रस्ता तोच म्हजो धणी वखणी तुका कळसंता तूच म्हजो आदार तोच म्हजो आधार तोच म्हजें बळ वखणी तुका कळसंता तूच म्हजो आसरो तोच म्हजो आसरो तोच म्हजें सो वखणी तुका कळसंता वखणी तुका कळसंता वखणी तुका कळसंता लॉरेन्स गॅब्रियल फ्रांसिस मार्गरीटा रितिका नाली सोनिया ह्या वेळार जेजू उलयता तुज्या लागीं त्या सुत्रांनी जो सोजल 15 अध्याय 7वी वळ तूं म्हजे थंय एक जावन रावन हांव तुजे थंय एक जावन रावलो जाल्यार यथेश्ट फळ दिवंक शकतल्यात यथेश्ट फळ दिवंक शकतल्यात जे उतरां फळां बरी जावंक आमकां बॉडी दिता त्या जेजू सांगात एक जावन रावात ह्या वेळा पळोवंक पुरो मोगेच्या पान आनी पिडेनो हांवें कोणा लागीं वेचें म्हणजे तूं कोणा लागीं सांगचें कोण म्हजें दूख आयकता आज काल एकलो म्हणा लागलो हांवें कमी सांत आसतना उल्लेख कर फादर आज कोणी कोणाचें आयकना फादर तो आपूण आपणाक देव समेस्तांक म्हणटा म्हणा लागलो खंडीत जावन आज आमकां आयकोंक नाका आमी सांगिल्लें हेरांनी आयकतात की म्हण आमी राखोन आसता जायते उणें त्या देखून आज तुका कोणा कडेन सांगचें म्हूण कळीत ना जाल्यार जायत्या जाणांचे कश्ट आसात मोगाचे न्हू कितलेशे जाणां फोन करता कितले जाणां मॅसेज घालता प्रे फॉर मी म्हज्या खातीर मागा नानगागी प्रार्थीसिरी फादर नानगागी बेडिकुलरी फादर मोगाचे न्हू जेजूचें काळीज आसल्या मनशां खातीर सुरसुरलें जेजूचें काळीज मोगान भरलें मोळ्यान भरलें आनी ह्या वेळार जेजू म्हणा लागलो तांकां पाटयें धाडी नाकात तांकां कितें म्हणी दिवन धाडा असलें काळी जेजूचें आज तेच पवित्र सक्रमेंत आसलो जेजू तुज्या खातीर हांगा आसा आनी म्हज्या खातीर हांगा आसा ह्या वेळा मोगाचे भावन आनी भयणो होच जेजू आमच्या सांगात आसतना कांय भियेनाकात टर्न टू हिम ताच्या लागीं येयात ताच्या लागीं सांगात ह्या वेळा जेजू म्हणटा सगळी तुजी कुडीची दूख जेजूक समर्पीत कर यू ऑफर your whole life to the Lord ಇಡೀ ಶರೀರವನ್ನು ಇಡೀ ಜೀವವನ್ನು ಯೇಸುಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸು तुजी पिडा जेजू मुखार दवर हांव म्हजी पिडा तुका दिता जेजू हांव म्हजी खत बेजाराय तुका दिता जेजू म्हजी कुडीची हर एका विश्वानी जावं जेदी कितें सकडी पिडेचे अणभव आसा तो तुज्या मुखार दवरता जेजू ನನ್ನ ಹೊರೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಯೇಸುವೆ म्हजे कितें दी जडाय आसा ती सगळी तुका दिता सांग बरं अनंत तेचे गरजो आसात हांवें तुमकां म्हणल्या बरी थोडे फावटी हांव चिंतचें जेजू कितलो बरो खंयच्या घडयेन धांवन आयिल्ल्यांक सयत ताणें ना म्हणो ना तांकां दिवन धाडटा त्या देखून मोगाचें न्हू आज आमकांय खंडीत जावन तो दिवन धाडटलोच त्या देखून
तो म्हणटा हांव आसां म्हज्या आवडत्या काकुतीचेर पाथये आनी जेजू तुका दिता तें बरेंपण सदांच घेवंक विसरा नाका. तर मगचे न्हू आतां ह्या घडये आमी एकामेका खातीर मागता आसतना आमची दूख आसा वय आमी हेरां खातीर मागोवंक उडास दवरया. ह्या वेळार जेजू थोड्यांक गूण करूंक म्हळ्यार सगळ्यांक गूण करूं ताका मन आसा. खंडीत जावन तुज्या बावडताचें तें वंदन आसा. ह्या वेळार कोणा सकडी एक्यूट बॅक पेन कोणाक पाट दूख आसा तसली उबी रावात. मगचे न्हू पाट दूख आसली उबी रावात. कांय जेणे तेणें पळोवचें नाका. जेजूक मात पळयल्या पुरो हेरां कोण पळयतात म्हण तूं भिये नाका. मगचे आमकां हे एक बारीच प्रॉब्लेम उरल्या खंयच्याय जाग्याच्या मनशांक हांवें ते प्रॉब्लेम पळोवना. आमकां पाट दूख आसा जेजू तुजे हात जोड. उबे रावल्ले तुमचे हात जोडा. जेजू कडेन सांगात जेजू म्हजी पाट दूख. कोणा सकड पेंकट दूख आसा भुजां दूख आसात थकली दूख आसा असली उबी रावात. उबे रावल्ली बसा नाकात उबी रावन रावा. कित्याक तुमचे वयर आमी आशिर्वादाचे मागणे म्हणटले. आनी पाट पेंकट दूख भुजां दूख थकली दूख असले हात जोडात. जेजू कडेन मागात सांगा. जेजू कडेन सांगा ओगेत रावा नाका. जेजू म्हणटा हांवें तुका कितें करी जाय. कोडकार म्हणा लागलो तुजी खुशी वय जाल्यार म्हाका गूण करतालो सुम्या. जेजो तुजी खुशी. आनी जेजू म्हणा लागलो वय म्हजी खुशी जावन आसा गूण जा. विदीन सेकंड्स वॉज हिल्ड. आनी त्या देखून आतां कोणा सकळी तकली पडापड तकली दूख तकली गुवळ राती न्हीद पडना असली कोणी आसा जाल्यार उबी रावात. मगच्यान BP कोलेस्ट्रॉल शुगर असले पिडेंत वळवळची उबी रावात. भिये नाका. कितले वर्सां म्हण जेजू विचारना कितले सिरियस तुजें कितलें आसा कितली शुगर सोडल्या कितलें आसा तें कांय विचारना. तो कोलेस्ट्रॉल कितें आसा बॅड कोलेस्ट्रॉल कितें तें सगळें ताका कळीत आसा. BP कितली धांवता तें सगळें कळीत. पातये आनी माग जेजू कडेन सांग जेजू म्हाका नितळ कर. जेजू म्हाका गूण कर. जेजू दाविदाचे पुता म्हजी काकूत कर म्हजी बिरमत पाव. सांग ताका भिये नाका. त्याच प्रमाणे मगचे न्हू कोणा सकडी गळो दूख स्पॉन्डलिटीज गळो दूख कान दूख कानांत एक आवाज आयकले बरी जावचे. दोळे दूख दोळ्यांनी पिंत्रां येवची या दिश्ट गैरी जाल्ले बरी जावची. दोळ्यांत दुकां येवची दोळे उलोवप येवचे असले आई प्रॉब्लेम कोणाक आसा जाल्यार उबी रावात. नाकांत उस्वास काडूंक कोणाक कश्ट जाता ती उबी रावात. हात जोडात मगचे न्हू हात जोडात. ह्या वेळा जेजूचे वरती सकत तुमचे वय देवच्या मागोन आसा आमी. ह्या वेळा जेजूचे वरती सकत तुमचे संपतारा देवच्या. कोणा सकडी दान दूख गम इन्फेक्शन ह्या दांतांत जायते पडापड आसा असली कोणी आसात जाल्यार उबी रावात आनी सांगात. त्याच प्रमाणे मगच्यान कोणाक स्किन डिजीज चर्मरोगा अथवा अलर्जी असली कोणी आसा जाल्यार उबी रावात. तुमचे हात जोडात मागात. जेजू कडेन सांगात जेजू म्हाका गूण कर. जेजू तुज्या अमली रक्तान म्हाका धुवन काड म्हण ताचे कडेन सांगात. ह्या वेळार जेजू आमकां आपटा आमकां बरें करता आमकां गूण करता. जेजू म्हाका आपटलोच. हांगा पाटी वतना हांवें तुका एक एग्जाम्पल सांगलें. हांवें जस्ट मागिल्लें न्हिदच्या पयलें जेजू पाद्रे पियो म्हजो पांय गूण कर. ताणें कितलें आपुरबायतार हांव जोडा संतोशान देवाक आर्गां दिली आनी चड मापान ताची पदवी आनी महिमा परगट जावच्याक थोडेपटी आमच्या थंय असली पिडा येवंक पुरो मोगाचें ना म्हणना. पूण जेजू सगळें गूण करता. ह्या वेळा कोणा सकडी पोटांत दूख आसा पोटांत साबणी आसा तसली उबी रावात. हरत्यांत एखाद्याचें दूख आसा कोणाक ओपन नॉट सर्जरी जाल्यार स्टंट घाला तसली कोणी आसा जाल्यार उबी रावात. कोणाक एखाद्याचें भें आसा म्हाका खंय हार्ट अटॅक जाता की म्हाका तें जाता हें जाता की तसली कोणी आसल्यार उबी रावात आनी तुमचे हात जोडात जेजू लागीं मागात. कोणा सकडी थायरॉयड वेरिकोस वेन्स असले प्रॉब्लेम आसली उबी रावात. कॅन्सर ट्युमर पिडा आसली उबी रावात. त्याच प्रमाणे किडनी प्रॉब्लेम किडनी स्टोन लिवर प्रॉब्लेम किडनी डायलिसीस लिवर सोरोसीस आनी फॅटी लिवर असली लिवराची प्रॉब्लेम आसली किडनीची प्रॉब्लेम आसली उबी रावात. आनी आतां अल्सर प्रॉब्लेम कोणाक आसा तर ती उबी रावात. अल्सर प्रॉब्लेम आसली उबी रावात. गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम आसा जायते हेणे तेणें धरता तसली तुमी उबी रावात.
आणि कोणा दंपरा गांठीची दूख आसा दंपर दूख आसात दंपर जरल्यात म्हण सांगला असले तुम्ही कोणी आसा जाल्यार उबे रावात. कंटिन्युअस कोंकली कफिंग प्रॉब्लेम तसले आनी कंटिन्युअस सायनस प्रॉब्लेम या शेळीचे प्रॉब्लेम आसली उबी रावात मोगाचे न्हू. ह्या वेळा हाताचे गांठी दूख हाताची बोटां दूख आर्थरायटीस म्हणटा तसले कोणाकी पिडा आसा उबी रावात. ह्या आमच्या अणकिडीचे प्रॉब्लेम कोणाकी आसा या चिरवण्याचे प्रॉब्लेम कोणाकी आसा तसले कोणी आसा जाल्यार उबी रावात मोगाचे न्हू. पांयांत सकयल तळवेर एकादरची उलप या एकादरची दूख आसा तसली तुमी उबी रावात मोगाचे न्हू. ब्रॉन्कायटीस विझिंग कंटिन्युअस दम बांदल्या बरी जावचे असली कोणी आसा जाल्यार तुमी उबी रावात मोगाचे न्हू. ह्या वेळार जेजू म्हणटा हांव तुका गूण करूंक आयला हांव तुका नव्यान रुपीत करतलो. हेर कसली पिडा आसा आर्थीक समस्या आसा गंत आसा बेजाराय आसा भुरग्यांचे देणे ना ह्या मुखले म्हजे जिवन कितें मुखार जिवनाक कितें जाता असले कसले दाबाव आसा बंधन आसा बांदपाचा रातीर जायती सपनां पडची आसात असले कोणी आसा जाल्यार उबी रावात आणि जेजू मुखार सांगात तुझे बंदड बांदपास जेजू सारकें करतलो. तुज्या भुरग्यांक काम ना तर तुझ्या भुरग्यांक काम ना तर ह्या वेळा सांग जेजू लागीं जेजू पळय जेजू सैरीक येना म्हूण देदेस्पस जायनाका बावार्थ सांडिनाका. जेजू म्हणटा हांव आसा. ह्या वेळा सगळीं हात जोडा मोगाचे न्हू. जेजूचे वर्तेपण आतां आमी घेवया आणि ह्या वेळा जेजू तुमकांच पळयता मोगाचे न्हू. आणि जी कोण बसून आसात हेर कितें थोडे पिडा हांवें सांगोनात तसले पिडा हे कितें उणेंपण तुमचें तें आसा तसली उबी रावात मोगाचे न्हू. भिये नाका. थोडे तुमचे बंदड जाल्यार जावंक बरो घर कंप्लीट जावना जावंक बरो कोर्ट केस आसा जावंक बरो आनी हांवें चिंतले बरी जावना जावंक बरो जागो इस्कून वचोना जावंक बरो हेरांच्या मदगत म्हजो संबंद बरो ना जावंक बरो असली कोणी आसात ह्यो उबी रावात. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ಎನಿ ಅದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಬಾಡಿ ಇನ್ ಯೋರ್ ಮೈಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅಂತ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲೋಣ. हरएकले आम्ही उबे रावया मोगाचेनो. तुमचे दोन्ही हात काण तुमच्या तकले वयर दवर मोगाचेनो. दोन्ही हात काण तकले वयर दवरात. डोळे बंद करात. वडा मोगान वडा ताळ्यान जेजूची स्तुती करात. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजूच्या नावात जय श्यामले रक्ताच्या बळात या वेळा या भुरग्यात आजले हरएके पिडा तकलेतान तळे उपऱ्यात आजले हरएके पिडा या वेळा संपूर्ण तळात नितळ खर जेजू ताका बरे कर. ताच्या हरएका शिराने तुझ्या आपली रगत देवान जेजू. Touch them Jesus, touch and heal them Jesus. Deserve. Cleanse them with your precious blood. Cleanse them. तुझ्या पवित्रात्मा सगळ्याची वरती पाऊस पवित्रात्मा पाऊस गुणगोचा पाऊस अगं देवा सम्या. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू दैविक सत्तेन तुझ्या आपोड जेजू दैविक सत्तेन तुझ्या आपोड जेजू. जेजू पवित्र आत्म्यान तुझ्या गुण कर जेजू. गुण कर जेजू पवित्र आत्म्यान तुझ्या गुण कर जेजू. गुण कर जेजू दैविक स्पर्शन तुझ्या गुण कर जेजू. गुण कर जेजू दैविक स्पर्शन तुझ्या गुण कर जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया
सगळे आम्ही दिमेर पडया मोगेचनो समयाच्या वरती आशीर्वाद आम्ही घेऊया व समय तुमच्या मदगात येत असताना समयाच्या वरती आशीर्वाद तुमकां मेळटा असताना आपण बायतरान जेजू यास जाग्यार थांव तुमकां आपल्या बळातीक आशीर्वादाने भरतलो आणि तोच जेजू तुमचे सांगता सदांची येवच्या की व्हडा भक्तीपणान त्या जेजूचेर तुमची दिश्ट कंसायात मोगाचनो आणि ते आशीर्वाद तो तुमकां दिता. धाड तुझ्या आत्म्याक, धाड तुझ्या आत्म्याक, धाड तुझ्या आत्म्याक आमचे बापा. धाड तुझ्या आत्म्याक, धाड तुझ्या आत्म्याक, धाड तुझ्या आत्म्याक आमचे. धाड तुझ्या आत्म्याक, धाड तुझ्या आत्म्याक, धाड तुझ्या आत्म्याक आमचे. धाड तुझ्या आत्म्याक, धाड तुझ्या आत्म्याक, धाड तुझ्या आत्म्याक आमचे. Lady clear, shining bright, mirror of the Father of light, clear reflection of Christ, the Son and the Spirit, the Holy One. Francis companion, faithful and pure, strong in trials, the forming and sure. His little plant growing into a tree, bearing fruit in humility. Lady clear, do you see? Contemplate Jesus every day. Gaze on His love for you. He died, you become what you contemplate. Sister Claire, we call to you. Pray for us that we may do God's will on earth, that His kingdom come, and in Him we may all be one. भाग्यवंत क्लारक मागणे ए भाग्य आनंद भरीत भाग्यवंत क्लारा सर्गी बापाचे दुवे आणि सोम्या जेवचे सेवाकी तू देवा सवे आसाय आमचे गती देवा लागी विनंती कर पिढे शिरेन कष्ट अनवरांनी कधी दुकान उलो मारतल्याची मागणी ऐकूनचे देणे देवान तुका दिला तुझ्या लगेत आम्ही मागचे उपकार देवाच्या आनंदाक आणि आमच्या आत्म्याच्या बरपणाक पावस जाल्या देव लागचे आमकां ते सोंडी आमेन. मौनपणी आमची त्या सवां आमी उसारया प्रत्येक तरान सर आमची वैयक्तीक त्या सवां आमकां चेच लागी आनी समक्लाराच्या मजातेर आमी मागया. आमचे बहिणी हांगा आसात आबरबायत आमच्या ते मागोन आसात तांकां बरी भलायकी दी म्हण आमी मागता आसतना तुमची कितें ते सवां आसात ती सगळीं या भाग्यवान क्लाराच्या मारिपात जेजूक उबारात. आयच्या दिसा कितें चिंतून आयल्यात कितें जेजू सांगूंक आसा तुमच्या मतीन कितें आसा तें सगळें त्याच प्रमाणे जेजू तुजें रास येवं तुजी खुशी जावं आमच्या जिवनांत
तुवें आशिल्ले प्रमाणे जावन म्हणून आमी आमचे त्या संवाद सांगात घाल जेजू त्या खतखत्या मोगान पेडच्या बागेवंत क्लारा भोव पवित्र एवकारिसल्या सोम्याच्या पदवे मारिपात तुवें तुज्या भयणीचे आनी आशिशी शहराचे संरक्षण केले त्याच परी आमचे जीव आमची कुटुंबां आमचे शहर आनी आमचे गांव सर तरांच्या आपांतले आनी अपराधांतले राग तुजे बरी आमी क्रिस्त मोग करूंक आनी गूण बाबरता जियोंक गरज आसलेली आत्मीक कृपा आमकां जोडली सर परिस्थितींनी देवाच्या कुशेक काळजायचे आनी खऱ्या समाधानान आमी जियेचे आमकां आदार दी आमेन. येता गे तुझी उपकारिता तुझो उपकार मागता करुणा तुका. सगळे आमी उबी रावया मोगाचे न्हू देवाक अर्गां दिव्यान देवाक उपकार बावडया. आमच्या संगतांतल्या जेजूक 2 अपुरबायच्यो ताळयो दिवन आमी जेजूक आभार मानया. आनी आतां आमी अकरेचें गीत गायत आसतना व्हडा संतोशान उल्हासान आमी गावचे आनी फाल्यांच्या दिसा मोगाचे न्हू रेतीरचो दुसरो दीस जेजू लागीं वेची मेळटा आनी इन्नर हिलींग म्हळ्यार आंतरीक गाय गूण करचें आराधन दोनी आमी सोलोन व्हरतले. व्हडा संख्यान येया आनी जेजू सांगात एक जावन मागोंक तशेंच सांत क्लाराच्या मजतीन आमी मागया. आतां सगळीं सांगाता मेळोन अर्सिया गव्या सोम्याचें नांव वाखाडया. सोम्याक दिन वसुया तो बोरो सोम्याक दिन वसुया तो बोरो सोम्याक दिन वसुया तो बोरो ओगा परिविता सोकोरो बस्तोलो सोम्याक सवय काडी वैकाळी वाकणतलो महिमा संसाकाळी काळी ताणे सगाणी प्रीतम रचलेली ताका महिमा सदा काळी काळी सोम्या दिन वसुया तो बोरो सोम्याक दिन वसुया तो बोरो सोम्याक दिन वसुया तो बोरो ओगा परिमिता सोकोरो. मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार बरे आशीर्वाद दे आमकां जेच्या पवित्र काळजा भुरग्यां तुज्या दी तुजे आशीर्वाद. भगवान गुस्साचे करवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सगळे गी बोवा पुरबायची रात मागता फाल्यांच्या दिसा आमी आनी तुमी मेळचे. गॉड ब्लेस यू. गुड नायट.